Honorable Speaker. Start. Speaker sir, बजेटाचेर उत्तर दिवपा खातीर हांव उबो राविल्लो. हांव पळयल्लो की डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत गोवा CSR ऑथॉरिटी म्हणजे खूब बऱ्या पद्धतीचें काम करपाक लागला. हातूंतल्यान आमी 100% भुरग्यांचे दोळे तपासून जे आसा पळय न्ही घेतले आनी इट इज ऑलमोस्ट म्हणजे मोर दॅन 2 लाख स्टुडंट्साचे फर्स्ट टायम म्हणजे आमी रुटीन ऑप्थॅल्मिक चेकअप केलो. ताज्या उपरांत 33,000 भुरग्यांक हातूंतल्यान मायनर प्रॉब्लेम कोणाक चश्मा कोणाक आनी कितें हे सगळे स्क्रीन करता आसतना एप्रॉक्सिमेटली 14 ते 15,000 भुरग्यांक स्पॅक्स दिवपाचें काम जे आसा पळय न्ही हे गोवा CSR ऑथॉरिटीच्या डिफरंट हातूंतल्यान आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या बरोबर मेळून हो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडलो. हो कार्यक्रम खंयसरूच म्हणजे आमच्या लिस्टान एकदां पळोवपाक दिसना, बट पूर्ण गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांचे दोळे तपासप आनी इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ह्याय वर्सा परत हो कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही हो आमी घेवपाचो आसा. स्पीकर सर, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलाचेर आमी सातत्यान आमचें सरकार काम करता. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल जो 7 नंबराचेर आशिल्लो त्या 7 नंबरा वयल्यान आमी 3 नंबराचेर पावल्या आनी 3 नंबराचेर पावता आसतना 1 नंबराचेर पावपाचो आमचो टार्गेट आसा. आनी ताका लागून पोल्युशन कंट्रोल आसतलें, एनवायरमेंट आसतलें किंवा बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी खूब बऱ्या पद्दतीन तें मॉनिटर करपाचें काम जें आसा हें स्वता प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट डे टू डे रिव्यू घेवन हे आमी मॉनिटर करता आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल हो अचीव करपा खातीर म्हजें सरकार हे सदोदीत कार्यरत आसतलें. स्पीकर सर, एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना की सगळे जाण NEP 2020 नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी पयले फावटी 40 वर्सांच्या उपरांत ह्या देशाक एड्युकेशन पॉलिसी मेळ्ळी जी म्हणजे राष्ट्रीय धोरण ठरोवपाची पॉलिसी म्हणपाक काय हरकत ना. जेणे करून आमी पळयता की विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न जर पळयतलें आसत जाल्यार त्या नवीन एड्युकेशन पॉलिसीन जे फ्रेमवर्क ठरयल्या ताच्या प्रमाणे फ्रॉम द प्रायमरी एड्युकेशन टू हायर एड्युकेशन टेक्निकल एड्युकेशन हाज्या पर्यंत वेगवेगळे आसा. स्पीकर सर, आतांच LOP उलयता आसतना तेन्ना हांव एकूच फक्त बाकीचे मागीर उल्लेख करता. 4,000 कंप्लेन म्हणपा लागलो दिलो. 4,000 कंप्लेन इज नॉट ऑन NEP बट इज रिगार्डिंग द स्टार्टिंग ऑफ द एकाडेमीक इयर. त्यांनी एकूच काढली आणि सगळ्यांनी प्रिंट काढले तिच्यो आणि तशा तशें दिले. Speaker sir, 4,000 is related to NEP. Speaker Your sir, answer yesterday says that. Speaker sir, it is regarding the starting of academic year in the April. हांव क्लियर सांगता, तू परत एकदा पळय आनी त्यो कितें जाला खबर आहा, एकट्यानूच काडल्या आनी 4,000 जाणांक दिल्या धाडा म्हणून तुमी काय तेणी 4,000 धाडलेल्या म्हाका खबर ना. कंप्लेन ते तुवें चेक केले रिगार्डिंग द एकाडेमिक इयर आमी एप्रिलांत सुरू केले. 4,000 कंप्लेन इज अ कंप्लेन. अरे कंप्लेन इज अ कंप्लेन कित्याक ती पळय मरे तू. Against NEP, your department has given. Not against the NEP, against the starting of the academic year in the April. ताच्या खातीर आशिल्ल्यो त्यो आनी त्यो बी त्यो एकट्यानूच केल्या. 4,000 प्रिंट काडल्या दुसऱ्याच्या नांवार तसो कांयच बदलूंक ना, तश्यो धाडून दिल्या तेणी त्यो. म्हणजे अशी बी मानसिकता आसता हाचो विचार कर, तें कळप गरजेचें आसा. ओके, म्हणून म्हणटा की स्कूल एड्युकेशन सांगता आसतना आमच्या समग्र शिक्षा अभियानान आमी 100% लिटरसी हो अचीव केलो. आनी 100% लिटरसी करता आसतना ग्रामपंचायतीन वचून कोण जाणटेली शिकान ताका वाचूंक बरोवंक येयना काय कितें म्हाका खूब बरें दिसलें. उल्हास ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत पूर्ण सगळ्या ग्रामपंचायतींनी पावले, सगळ्यांच्या बरोबर ताका बरोवपाक वाचपाक शिकयलें आनी आमी डिक्लेअर करूंक ना. स्पीकर साहेब, हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या सेक्रेटरी एड्युकेशन हांगासर स्वता आयली आनी आमच्या एका कार्यक्रमांतल्यान आमी जो कार्यक्रम केलो तितूंत तिणी डिक्लेअर केलें. दे हॅव मॉनिटर, तेंच्यांनी बाकीचे सगळे पॅरामिटर्स ठरयल्ले, तातूंत तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें. स्पीकर सर, हय थोड्योश्यो शाळा ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो रिपेर जायनासर उरल्यो, हांव मान्य करता, हांव ना म्हणना, बट त्योय शाळा ज्यो आसा बेगिनात बेगीन रिपेर करतले. रिजन कंटिन्युअसली आमची रिपेर करपाक सुरू आसा, बट हे फावटी थोड्यो शाळा उरल्यो. बट प्रत्येक शाळेन अपग्रेडेशन करपा खातीर शाळा पूर्णता रिनोवेट करून ताका नवीन बेंचीस नवीन बोर्ड दिवप हे आमच्या सरकारान ऑलरेडी सुरवात केला. म्हाका दिसता ह्या वर्साच्या पेरेंत 100% शाळा ज्यो आसा त्यो तांकां नवीन फर्निचर आनी तांचो रूफ हे जो आहा तो बदलून, जर खंयची एखादी दुसरी शाळा म्हणजे टॉयलेट नासतर उरले आसत, तो जी शाळा सांगतालो म्हाका नावेलीची ती NOC ताका म्हणजे जाला कितें, शाळा बांदलेली 1962 तेन्ना शाळा बांदपाक जागो दिल्लो. आतां आमकां ती NOC दिना नवीन सेपरेट टॉयलेट बांदपा खातीर जागा तो चर्चीची म्हणटा.
म्हणून हांवें म्हटलें नावेलीच्या चर्चीच्या फादराक आमी पत्र बरयलां, तूंय ताका सांग, ना जाल्यार आमकां फोर्सफुली ती बांदची पडटली. तूं म्हणटा त्या शाळेंतल्यान सांगता हांव. कारण ती शाळा कितें जाल्या ते म्हणटा आतां अरे 1962 तो जाग्यार ती शाळा बांदलेली आहा, ती आतां शाळा खंयची सोडूं हांव. आनी तितून आमचे 15 ते 20 भुरगे शिकता. आनी ताका एनओसी निदान टॉयलेट बांदपाक एनओसी सांग मुद्दाम म्हणून तुवें इंटरव्हीन कर. आनी ती टॉयलेट जी आसा पळय न्ही, हांव जाय जाल्यार तुवें नावेलीचो इंट्रस्ट आहा कितें तुका म्हणून म्हटलें कदाचित काय हरकत ना. हां ओके एनी हांव बट ती टॉयलेट बांदुया. पण म्हाकाय टॉयलेट जाता तितके बेगीन बांदलेली जाय ती, त्या खातीर ती टॉयलेट ते एड्युकेशना 25 पॉट इस्कॉल आली जून 4 तारखेन जालें. कितें 4 तारखे जुनाच्या इस्कॉल स्टार्ट जायचे म्हणे जे इस्कॉल पॉट उक्ती आली चप्पर एप्रिलाचे 7 तारखेक जाल्या ती इस्कॉला सुरू. 4 तारखे या जुना 4 तारखे इस्कॉल जेन्ना परत सुरवात जाली ती हय स्पिकर सर हांवें ना म्हणूंक ना ते हांव ते मान्य करता. 25 इस्कॉला कडेन 25 स्कूल्स शाळा स्पिकर सर हे फावटी पावस मातसो बेगीन पडलो. ओके 4 तारखे बेगीन पडो मे म्हयन्यांतूच पडलो तो, काम करपाक मेळोंक ना ही फावटी. ओके स्पिकर सर आमचे डायरेक्टरेट ऑफ द हायर एड्युकेशन हांच्यांनी डिफरंट प्रोग्राम्स जे आसा पळय न्ही हे सुरवात केल्या आनी इट इज विथ द इंडस्ट्रीक ज्या पद्दतीचे म्हणजे इंटर्नशीप प्रोग्राम सुद्दां सुरवात केल्या. डिफरंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशना कडेन टायअप केल्या. डिफरंट जेणे करून ह्या फावटी भायर सरपी स्टुडंट्स ग्रॅज्युएट जावन जे आसतले हे वेल एक्सपिरियन्स्ड आसतले. म्हाका खूब बरें दिसलें की नॅक एक्रेडिटेशन जे आसा पळय न्ही हे आमच्या खांडोळा कॉलेज आसतली, पेडण्या कॉलेज आसतली किंवा आतां सांखळी कॉलेज आमी ट्राय करता. मडगांवच्या कॉलेजीक आमच्या ऑटोनॉमस स्टेटस मेळ्ळो आनी इवन दो प्लेसमेंट जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंट कॉलेजींनी आमी प्लेसमेंट सिस्टम जी ती सुरवात केल्या. आत्तां आमकां रिस्पॉन्स मेळपाक लागला. म्हाका खात्री आसा की आमी टार्गेट दवरला फक्त NAP एक्रेडिटेशन न्ही तर गव्हर्मेंटाचें ग्रॅज्युएशन पास आउट जाल्या उपरांत एटलिस्ट 50% ऑफ द स्टुडंट हे डायरेक्टली प्लेस जावपाक जाय डिफरंट इंडस्ट्रीनी. ते सिस्टम जे आसा ते सुरवात केला. म्हाका दिसता ह्या पद्दतीच्या प्रोग्रामांक आमकां खूब बरो सपोर्ट हो प्रायवेट इंडस्ट्रींतल्यान येवपाक लागला. डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन हांच्या अंतर्गत आमच्यो ज्यो टेक्निकल कॉलेजीस इंजिनियरींग कॉलेजीस आनी बाकीच्यो ह्यो अपग्रेड करपा खातीर आमी सगळ्यो घेतल्या. हांवें तितून डिटेल वचना म्हणजे इंजिनियरींग कॉलेजी पासून त्यो बाकीच्यो सगळ्यो कॉलेजीस आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या. हाजे स्कील डेव्हलपमेंटाचेर ऑलरेडी उलयला. स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग जे आहा पळय न्ही हे हांव बेस्टे म्हणना, म्हाज्या डिपार्टमेंटान करपाक घेतला आनी म्हणून तर ताका लागून आमी वेरियस एक वर्क कल्चर गोंयांत डेव्हलप करपाक शकले. मागीर फायनान्स डिपार्टमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात रिफॉर्म्स जे आसा हे फायनान्स डिपार्टमेंटान घडोवन हाडले. ताच्या अंतर्गत आसपी इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजे आमची चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ही इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत चलता. स्पीकर सर तितून आमी ADI सेंटर हे सुरवात केला विच इज एन हँड होल्डिंग फॉर द न्यू एंटरप्रिनर्स जे जाता तांच्या खातीर हँड होल्डिंग करपाचें काम हे गांवांनी वचून करता. म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांनी बी लक्षात घेवचें कोणाक जर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुरू करपाक जाय आसत जाल्यार EDC कडेन कॉन्टॅक्ट केल्या उपरांत ते 40 भुरग्यां खातीर सुद्दां एका दिसाचो कॅम्प ऑर्गनायज करता जेणे करून जे स्वता एंटरप्रिनर जावपाक तयार आसा ताका वेगवेगळ्या पद्दतीन एंटरप्रिनरशीप कशी डेव्हलप करप हेच्यानी सुरवात केला. तुम्ही इनिशिएटिव्ह करून ADIच्या बरोबर कार्यक्रम जे आसा पळय न्ही हे EDCच्या अलॉंग विथ म्हणजे आमी एके वाटेंतल्यान ट्रेनिंग दिता दुसऱ्या वाटेंतल्यान लोन दिवपाचें काम आमचे EDC डिपार्टमेंट करता विच इज एट द रेट ऑफ फ्रॉम द 2% टू द 8%. 2% इन द रुरल वुमन आणि 8% हो मॅक्झिमम हायेस्ट लोन. बट CMRYच्या अंतर्गत खूप मोठ्या प्रमाणात लोनिंग जे आसा हे बऱ्या प्रमाणात गोंयकार स्वता घेवपाक लागलेले आसा कारण ताका क्रायटेरिया बी त्याच पद्दतीचे आसा. स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट GSIDC विच इज अ स्पेशल पर्पज व्हेकल वेरियस प्रोजेक्ट जशें सांगल्या पळय न्ही त्या वेरियस प्रोजेक्ट जे आसा हे आमी आमच्या वेगवेगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन कंप्लीट करीत आसा. स्पीकर सर पयले फावटी आमी सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर हे इंडिपेंडंट फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या सकयल हाडटा आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चरची सगळी कामां ही एका सिंगल कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत हाडली आनी ताच्या खातीर फायनान्शियल प्रोविजन हे इंडिपेंडंटली दवरले. जरी स्टाफ कमी आसलो जाल्यार डेप्युटेशनाचेर आमी PWDतलो स्टाफ हांगा सिवरेज कॉर्पोरेशनान हाडला आनी सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत म्हणजे वेगवेगळ्यो पयरच्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो सिस्टम्स आमी ज्यो हाडल्या म्हणजे इट इज अ व्हॅक्यूम सिवर नेटवर्क सिस्टम विच इज वन ऑफ द बेस्ट
आणि ती पणजे मळे हांगासर आमी चालू केल्या आणि हांवें दोनदा वचून मुद्दामून पळय जाल्यार इट इज एन खूब बऱ्या पद्दतीची जी आहा पळय न्ही ही वॅक्यूम सिवर सिस्टम जी आसा पळय लो लायिंग एरियेन चलता ते अशें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता आसतना ओवरऑल गोंयचे सिवरेज कशा पद्दतीन डेव्हलप करचे हाजेर आमचें सिवरेज कॉर्पोरेशन हाज्याय फुडें आनिकूय बी म्हणजे बऱ्यांतलो बरो स्टाफ घेवन ते स्ट्रीमलायन करपाचें कारण सगळ्यांची चिंता आनी खंत तीच आसा की इन फ्युचर सिवरेजी खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात पयशे मोडटले त्या तिथे जर इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां बरें जालें जाल्यार इन लाँग रन आमकां त्याच्या खातीर पयशे मोडचे पडचे ना टँकर पासून ऑपरेशन पर्यंत हे सगळें काम जे आसा पळय न्ही हे आतां फक्त आनी फक्त म्हणजे खंयसरूच घराची सिवरेज जोडणी आसतली किंवा नवीन पायपलायन घालप आसतली प्लांट चलोवप आसतली मेंटेनन्स आसतलो हे सगळे सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत जातले वेगळे PWD डिपार्टमेंटाच्या वतीन कांयच जावचें ना ते हांव खंयच्याच इन डिटेलान प्रोजेक्टान वचना बट गोंयांत ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा सिवरेज लायन घालपाची कारण बींग अ टुरिस्टीक स्टेट आमकां आमचे बीच न्हंयो आनी खंयसरूच पोल्युशन जर कंट्रोल करतले आसत लोकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा हांवें तशें सांगलां की सगळें कितें तें घालून त्या सिवरेजीच्या हातूंत जर वचत जाल्यार ते ब्लॉकेज हे तेका लागून जाता हे लोकांनी लक्षांत घेवपाक जाय म्हणून हे करचें अशें म्हजें म्हणणें आहा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट स्पीकर सर दोन हातूंतल्यान डिवायड केले DDW डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकींग वॉटर आणि PWD डिपार्टमेंट जे आसा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट हे फक्त रोड्स आनी बिल्डिंग्स पळयतले आनी रोड्स आनी बिल्डिंग्स पळयता आसतना सुद्दां रोड्सा खातीर इंडिपेंडंटली वेगळो सी आनी बिल्डिंग्सा खातीर वेगळो सी आनी DDW हे कंप्लिटली वेगळे डिपार्टमेंट करून त्याच्या खातीर वेगळो तेजो हेड वो CE आसतलो त्या डिपार्टमेंटाचो आनी ते डिपार्टमेंट वेगळ्या पद्दतीन काम करतले जेणे करून प्लॅनिंग हे व्यवस्थित जावपाची गरज आसा जर प्लॅनिंग व्यवस्थित जालें ना जाल्यार तेजें एक्झिक्युशन जावचें ना जाल्यार कॉर्डिनेशन बिटवीन ऑल 4 डिपार्टमेंट्स म्हणपाक काय हरकत ना इलेक्ट्रिसिटी DDW रोड्स ह्या 3 डिपार्टमेंटाच्या मदीं जेन्ना प्लॅनिंग आनी एक्झिक्युशन जातलें तेन्नाच परत परत रस्ते खणप म्हणजे ते सांगलां की हेन्स फोर्थ की ह्या पद्दतीचे प्रकार जावचे न्ही म्हणूनय बी ह्या वर्साच्यान आमी ही काळजी जी आसा ही खूब मोठ्या प्रमाणात घेतल्या आमी पळयताले की इंडिपेंडंट CE आमी बिल्डिंग्स डिव्हिजनाक दिल्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात बिल्डिंग्स ज्यो आहा गव्हर्मेंटाच्यो पण एक त्यो रियूज आमी हाडपाक लागलेले आसा रोड्साचे तुवें जे एज ऑफ नाव यू हॅव नॉट ब्लॅकलिस्टेड अ सिंगल कॉन्ट्रॅक्टर लास्ट टायम यू गिव अस एन अश्युरन्स की 30 पीपल वूड बी ब्लॅकलिस्टेड त्याच्या फाटल्यान तुवें एकल्याकूय ब्लॅकलिस्ट केलें ना आन्सरां तुगेलें बिकॉज सर आमी शोकॉज ऑलरेडी दिल्यो आनी तितूंतलो एकटो ब्लॅकलिस्ट जालो आमी पयलीं शोकॉज दिल्यो तांच्यांनी ताच्या उपरांत आय एम नॉट सिम्पली आन्सर आय स्पीक ड्युरिंग द डिमांड्स ऑफ बिकॉज सर तुका ब्लॅकलिस्टेड आयक खंयच्या क्वेश्चनाक तुका दिला खबर ना आमी सगळ्यांक शोकॉज इश्यू कालचे इंतू दिल तुवें राइट्स ऑन अबव 50 lakhs दे हॅव अ राइट सो एज ऑफ नाव इन गोवा ऑल द रोड्स आर चेक स्पीकर सर आमकां न्ही त्या रायट्साकूच काडून उडोवचो पडलो कारण आमकां ते पळयलें जाल्यार रायट्सूच फिक्सींग करपाक लागलो ते राइट्सा काडून फिक्सिंग कोते ते तुम चोवपाचें ते म्हाका खबर ना तरी हांवें कळपाक जाय म्हणून सांगता स्पीकर सर बट तरी सुद्दां आमी जेन्ना व्हेरीफाय केले पळय न्ही सगळ्यां कडल्यान परत ते रोड्स आमी करून घेतले आमी जे केल्ले तितूंतल्यान एक कॉन्ट्रॅक्टराक सस्पेंडूय केला फाल्यां हांव सबमीट करता ओय ना दॅट इज ओके सी इन युअर बजेट स्पीच यू सेड दॅट रोड्स इन 5 years वन्स हॉट मिक्स विल नॉट बी डन 5 वर्सां गॅरंटी उरतली ह्या रस्त्याची इन द बजेट स्पीच यू सेड 5 years तुमी एक पुसा हॉट मिक्स केलो पोतून फोडपा न्ही 5 वर्सां एक वर्सूं नाही रस्ते सारखे 5 वर्सां स्पीकर सर आमी युटिलिटी डक्ट घालपाक आतां सुरवात केला एकदा रस्तो पूर्णता नवीन केलो काय तो परत फोडचो पडचो ना तेका नेटवर्क केबल आसतली किंवा इलेक्ट्रिकल केबल आसतली ही घालपा खातीर आमी युटिलिटी डक्ट सिस्टम सुरवात केला ज्या जाग्यार नवीन रोड आतां करता कंप्लिटली हॉट मिक्सिंग त्या ती तुमी सुद्दां तुमचो रस्तो फोडटा आसतना बेगीन बेगीन फोड आनी केबल घाल सांगू नाका ताका पयलीं सांगा बाबा युटिलिटी डक्ट घातलो काय कितें म्हणजे इन फ्युचर नॉट ओन्ली फॉर दीस कनेक्टिविटी इन फ्युचर घरातले कोणाक पायप सुद्दां व्हरपाक जाय आसत जाल्यार एवरी 10 मिटराचेर एक पायप दवरून क्रॉस जेका आमी म्हणटात ते पायप इन फ्युचर लोक सुद्दां उपयोग करूंक शकतले ते युटिलिटी डक्ट दवरपाची सिस्टम आमी ह्या फावटीच्या नवीन रोड जे करतले सगळे आतां ऑक्टोबरांतल्यान ते सुरवात केल्ले आसा त्या तितके लक्ष आमी सगळ्यांनी दवरचें पडटलें रिगार्डींग द बिल्डींग डिविजन्स आमी पूर्ण 12 तालुक्यांतल्यो बिल्डिंग्स ज्यो आसा पळय न्ही म्हणजे ओल्ड क्वॉर्टर्स आसतले गव्हर्मेंटाचे किंवा बाकीचे इन यूज हाडपाक सुरवात केल्ले आसा त्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आतां आल्तिना वयले सुद्दां क्वॉर्टर्स आमी बाकीच्या पळय न्ही ते इन यूज करपाक लागले हांव तितून डिटेलान वचना डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकींग वॉटर हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सुदारणा करता आसतना आमी पळयता की वेगळे डिपार्टमेंट केल्ल्या कारणान प्लॅनिंग करपाक आनी एक्झिक्युशन करपा खातीर
पळयता तेजे थोडेशे ड्यूज जे रेव्हेन्यू कलेक्शन जो आसा हे फाटी पडला पण ताका सिस्टम जे आसा पळय न्ही डायरेक्टली आतां ऑनलायन सिस्टम आमी घातले जेणे करून आमकां रेव्हेन्यू लॉस जाता पळय न्ही तो कमी करपा खातीर तेजे सिस्टम खूब उपयोगी येतले विथ ट्रायल बेसिसचेर 2 तालुका घेतलेले आतां आमी ऑलमोस्ट नॉर्थ आनी सावथ पूर्णता म्हणजे आमकां डेली वॉटर जनरेट कितले आमी करता आनी वॉटर टॅपांतल्यान कितले वता रेव्हेन्यू लॉस कितलो जाता हो आमच्या तितूंतल्यान लक्षांत येतलो स्पीकर सर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट हाज्या मार्फत आमचे ऑलमोस्ट वेगवेगळे कडेन इरिगेशन कॅनल आसतले किंवा धरण बांदप आसतले हे सगळे वी आर फ्युचर फॉर द फ्युचरिस्टीक फुडल्या 25 वर्सांक उदकाची सोय कशा पद्दतीत करपाचें आहा हाजें काम आमचे वॉटर डिपार्टमेंट आतां करपाक सुरवात केला म्हणजे मागीर ते अमृत सरोवर आसूनी किंवा बाकीचें काम हे ऑलमोस्ट सगळ्या हातूंत घेतला तितूनय बी आमी भर जी आसा ही ह्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचेर दिल्या जेणे करून त्या खातीर पयर म्हादईच्या बाबतींत उलयता आसतना मिनिस्टरान क्लियर कट सांगला ऑलमोस्ट 6 जाग्याचेर वेगवेगळे ल्हान धरणां घेवपाचें काम जें आसा पळय न्ही हे WRD डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सुरू आसा स्पीकर सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना सातत्यान सगळे जाण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर टिका करून फुडें आसा बट तेंच्यांनी आपलें अंडरग्रावंड केबलींग बेगीन करून घे म्हटलें आनी म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरांनी सगळ्यांक तथास्तू म्हटलाशें दिसता म्हाका ऑलमोस्ट सगळ्या जाणांनी आपलें अंडरग्रावंड केबलींग हे वेवस्थीत करून घेतलां आनी तेका लागून रस्ते फुटले तेजेर कोण उलयना कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणात फाटल्या वर्साक जितकें अंडरग्रावंड केबलींग जालां हे पयलीं केन्नाच जावनाशिल्लें इतक्या मोठ्या प्रमाणात जे आसा पळय न्ही हे अंडरग्रावंड केबलींग हे फावटी केलां वेगवेगळ्यो नवीन सिस्टम आनी नवीन टॅक्नॉलॉजी आमच्या ह्याय डिपार्टमेंटान हाडला म्हणजे फॉल्ट फायंडींग सिस्टम जी आसा पळय न्ही अंडरग्रावंड केबलाची सुद्दां ही जवळपास 20 किलोमिटराची फॉल्ट फायंडींग सिस्टम आमी जे मशीन हाडला ताजेर आमकां एक्झॅक्टली लोकेशन GPSाचेर दाखयता की विदीन दॅट 10 मिटर्स तो जो फॉल्ट फायंडींग जो आहा तो कळटा थंय वचून आसा पळय न्ही हे फॉल्ट फायंडींग आमी काडूं शकता त्या खातीर नो डावट आमी आमचे लायनमॅन बरेचशे फावटी डॉक्टर देवियानी हांणी रेज केल्लो विशय आमी ताका अपग्रेडेशन म्हणजे आतां इवन दो ते खांब्यार चडचे न्ही तर इन लिफ्ट वयर वयचे आनी लिफ्टान वयर वयता आसतना काम करचें ताच्या खातीर तेंच्यांनी ऑलमोस्ट सगळे प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ताजेरूय बी आमी वर्कींग सुरवात केल्या आनी मॅक्झिमम खांब्यार चडपाचें बंद करून ताका लिफ्ट जी आसा बॉक्स लिफ्ट ही बॉक्स लिफ्ट आहा ती प्रत्येक तालुक्यात ऑलरेडी दिल्या आनीकूय दिवपाचो प्रयत्न आसा कारण आमकां लायनमॅन हो आमचो चड म्हत्वाचो आसा ती अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स रिड्यूस करपाक आमचे डिपार्टमेंट सातत्यान हाजेर काम करतले स्पीकर सर ताका जोडून आशिल्ले नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी आनी हातूंतल्यान आमी म्हणटा की ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करपा खातीर हे डिपार्टमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात गॅडाच्या बरोबर काम करता थ्रू गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट रिसोर्ट ह्या कंपनीच्या मार्फत मागीर ती सोलार एनर्जी आसतली किंवा बाकीच्या हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमचें काम करता आसतना आमकां ही रिन्युएबल एनर्जी दिसता स्पीकर सर आमी सातत्यान पळयता की अर्बन डेव्हलपमेंट गोंय तशें शहरीकरण हे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता आनी शहरीकरण जाल्ल्या कारणान बाकीचो लोड जो आसा हो म्युनिसिपालिटी एरियेचेर येता आमी मागीर पणजे हे स्वच्छ शहर म्हणून आसतले आनी सांखळे हे स्वच्छ शहर म्हणून पयरूच अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या वतीन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनी जे 2 पुरस्कार दिले तो पणजेक आनी सांखळेक फावो जालो म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इज ए नॉलेज पार्टनर फॉर द अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वी आर द नॉलेज पार्टनर्स आनी आमी न्ही तर कोर्टान ऑलरेडी सांगलां कितें म्हणून तुमी बाकीच्या सगळ्या जाणांक जर स्वच्छ कशा पद्दतीत सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट चलपाक शकता आसत जाल्यार तुमी वचून सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हो गोंयांतलो पळया हो कोर्टाचो रिमार्क आसा बरेचशे जाण हांगासर ट्रेनिंगे खातीर येता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री टायम टू टायम आमच्या डिपार्टमेंटाक प्रेजेंटेशन दिवपाक वेगवेगळ्या स्टेटींनी सदोदीत धाडटा स्मार्ट सिटी मिशन आनी बाकीचे सगळे प्रकल्प हे खूब बऱ्या पद्दतीन आमचें काम करीत आसा स्पीकर सर टुरिजमाचेर उलयता आसतना हांव फक्त एकच म्हणटलो की टुरिजम डिक्लायन जाता अशें सातत्यात वेगवेगळे सोशल मिडियाचेर आनी हाजेर सतोदीत हे करीत आसा बट एक्चुअली रियलिटी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां टुरिजम डिक्लायन जाता आसतना दिसूंक ना वेरियस रिजन आसतले म्हणून आमी म्हटलां की टुरिजम डिक्लायन जावंक ना बट वेगवेगळ्या कारणां खातीर टुरिजमाचेर ज्यो नाहक टिका जाता त्यो बंद जावच्यो नंबर्स ऑफकोर्स नॅशनल आनी इंटरनॅशनल तुका जाय जाल्यार दोनूय नंबर आहा पळय न्ही हांव मुद्दामून टुरिजम मिनिस्टराक सांगता की ना ती पाटोळी तूं मागीर ना ते माटोळेचे वाचला हांवें पूण हे जे फिगर हाडटात पळय एसेंब्लीचे पयलींच जे फिगर येवपाक लागले आमी टुरिजम मिनिस्टराक फिगर मागिल्ले गेल्या वर्सा
फिगर्स नॉट अवेलेबल म्हणटालो असेंब्लीचे पयलीं रोखडेच आयले ते Department- कित्याक येता ते चिप्साचे पाकिटूच ते ती माटोळी न्ही ही प्लास्टिक सर ही चौथीची माटोळी डुप्लिकेट माटोळी माटोळेक लायल्ले सामान हे सगळे युजफुल असता त्या खातीर ती चिप्साचे पाकिट ते चिप्स खाता तांकांच खबर आहा ते काडटात आनी रस्त्यार उडयतात तेजो कचरो जातो मोठ्या प्रमाणात जावन सगळ्यात बरें मॅनेजमेंट आमचे आहा चिप्स खंयचे तूं स्पीकर सर हो प्रॉब्लेम कितें जाता न्हू टुरिझम सकल देंवला म्हणून बाब मोविन गुदिनाचें भाशण आहा की हे अशें तशें जालां म्हणून टुरिझम देंवता म्हणून मायकल लोबोचे कितलेच स्टेटमेंट आहा म्हणून CSR मुख्यमंत्री सांगता पळय दोळे चॅक करपाक भुरग्यांचे वापरूंक सोदता म्हणून तसले मुख्यमंत्र्यान एक CSR घेवन कान आपल्या कानाक घालचें की जिस्त आयकूंक मेळटा ते खरें तें आपल्याक जाय तेच आयकता तो स्पीकर सर दोळे बरे आहा तुजे माझ्या दोळ्याचो दोळे वखला आनी सारके क्लास आहा ते नाका तू कान चेक कर कोण कोण तुझे मनीस गोविंदान भाशणात सांगिल्ले आहा टुरिझम पडटा बिकॉज ऑफ सो एंड सो रिजन नो अरे टुरिझम टुरिझम इज नॉट रेंट अ कार टुरिझम विल बी ओवरऑल इट्स अ सिस्टमिक इफेक्ट स्पीकर सर राव मातसो राव हांव सांगता स्पीकर सर टुरिझमांतल्या सगळ्या स्टेक होल्डरा कडेन 8 दिसाच्या पयलीं आमी मिटींग घेतली हांवें आनी टुरिझम मिनिस्टरान ऑलमोस्ट TTA जी आसतले किंवा ते शेक ओनर आसतले बाकीचे सगळे तांच्यो डिफिकल्टीज आयकून घेतल्यो तांचे कितें प्रॉब्लेम्स आहा ते आयकून घेतले तांचे जाल्यार फाटल्या सिजनाक खंयसरूच टुरिझम म्हणजे कोणाच कडेन रूम खाली नाशिल्लो एकट्याय कडेन हे तांचें म्हणणें आसा ओके आतां दुसरी गजाल स्पीकर सर 2 गजाली एअर फेअर जो आहा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा शेनवार आयतार ओके मागीर थोडेशे हॉटेल फेअर्स जे आहा पळय न्हू तेय बी एकदां ते चड मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी दिला की ते वॉट इट इज एंटरटेन हॉलिडे कसलो टॅक्स म्हटलो हॉटेलाचेर लायता ते टॅक्स लायता कितें सर्वीस टॅक्साच्या उपरांत GST लायता तो समथींग तेजेर कमी करचें म्हणून तेंच्यांनी एक निवेदन दिलां हांव नेक्स्ट मिटिंगेक वता म्हणजे 12% आनी 18% हाच्या मदीं कितें तरी तेंचो स्लॅब मागला हय तो तेंच्यांनी मागला तोय हांव येता त्या GST कावन्सिलाच्या मुखार मांडपाचो आसा स्पीकर सर ओके तो जालो ते जर पळयत जाल्यार वेगवेगळे स्टेक होल्डर आमी 1-2 न्ही तर हातूंतल्यान कशें आसा नो डावट स्पीकर सर आमी म्हाका दिसता डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात टुरिझम क्षेत्रात जो गोंयांत बदल जाला हो केन्नाच जावचो नाशिल्लो वजळ म्हणजे आमी म्हणटा आग्वाद जेल म्युजियम पासून तो जुवारी ब्रिज पर्यंत वजळ कोणी तरी म्हणपाक लागलो रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट जुवारीचेर कित्याक काय म्हणून आमी अरे तो येलो आगे प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट मोठा एक्शन टेकन रिपोर्ट येल मो तो हुंय हा अरे येवंक ना रे येयलो काय तुकाच बसयला तो ऑब्झर्वेटरी टावर येल मो दिला टावर तो येवपाचो हा म्हटला रे येवंक ना रे कंप्लीटेड मो दिला ना रे चुकोन बरयला कितें चुकोन तो पयली आयलो काय सगळ्यात प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स इतली ओल्ड चूक कोता प्लॅनिंग एंड उद्घाटनाक तू दियो हांव आनी तू पयली ऑब्झर्वेटरी टावरान बसुया बस प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स इज डुईंग दिस टाइप ऑफ एरर मुख्यमंत्री तू आसोता बिकॉज सर ताका सांगलें हांवें ऑब्झर्वेटरी टावर जो आहा पळय न्ही हो PPP बेसिसाचेर येता गव्हर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग सिंगल मनी फॉर इट ना ना ओके झालो का मोठा ना जावंक ना जातलो. तेसो मागीर दी मरे भायरी मातशें प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाकू स्पीकर सर आमचे त्या खातीर सांगलें की टुरिझम आजुनूय कशें इम्प्रूव करचें म्हणजे आमी ईज ऑफ डुईंग बिजनेसच्या अंतर्गत 22 तांकां कटकटी आशिल्ल्यो सगळ्यो म्हणजे वेगवेगळी लायसनां ती कटशाट करून 5 हाडल्या आनी ती 5 आतां लोक सगळे जाण रजिस्ट्रेशन इजिली करपाक लागल्या म्हणून आमी इंटरलँड टुरिझमाचेर उलयता स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर उलयता अशा वेगवेगळ्या पद्दतीन आतां रिसेंटली म्हाका दिसता मोर दॅन 300 crores ऑफ रुपीज गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिवन फॉर द छत्रपती 400 crores ऑफ रुपीज डबल इंजीन सरकारान दिल्या वयर इंजीन भारतीय जनता पार्टीचे सकयल इंजीन भारतीय जनता पार्टीचे मोर दॅन 400 crores रुपीज टाउन स्क्वेअर आसतलो छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट आसतलो थिंगा तू केले तेणे ते गेले ते फर्मागुडी रा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो किल्लो तुवें पळोवंक ना आसतलो जाल्यार आतां वचून यो एकदम मदीं मागीर हय थंयच्यान फुडें हय स्पीकर सर आमी पब्लीक प्रायवेट PPP डिपार्टमेंट जे आसा ते स्ट्रेंथन केलां हाज्या बरोबर आमी वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे जे आसा पळय न्ही हे करपाचें थारायलां म्हाका खात्री आसा की वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आसा हे पयले फावटी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप डिपार्टमेंटाच्या वतीन गोंयांत
खूप मोठ्या प्रमाणात जातले आणि त्याचो ती रिझल्ट संजीवनी शुगर फॅक्टरी म्हणली ते पीपीपी संजीवनी शुगर फॅक्टरीचोय टेंडर जो आहा तो जाता तितके बेगीन काडटा आणि 2 वर्सां जाली जाता तितले बेगीन जाता तितले सर बेगीन आम्ही 2दा टेंडर काढलो तेका व्यवस्थित मनीस येवंक ना पण ह्या फावटी परत एकदा सांगता आमकां आतां तुझ्या कडेन कोण आहा जाल्यार तेका अप्लाय तुझ्या कडेन कोण ना तसा मनीस नाही मुखार तुका चड आसतले तसले चलोवपी जाय कोण नाही आमकां काय ना स्पीकर त्या खातीर सर सांगता इट इज सिरियस इशू स्पीकर सर एवरी इयर दे आर क्राईंग फॉर दॅट एवरी इयर आम्ही त्यांना जे पैसे दिल्या पळय न्हू त्यांना ऊस त्यांचो लायनास्तर पैसे अरे स्पीकर सर पण त्यांना 55 कोटी रुपया 5 वर्साची स्कीम त्यांना जेन्ना ऊस लायताले तेन्ना सुद्धा तितके पैसे मेळ्ळे आपण मुखाईल तुम्ही प्रॉमिस केला न्हू अरे प्रॉमिस केला न्ही 5 वर्साची स्कीम जी दिली पळय न्ही स्पीकर सर 55 कोटी इथेनॉल प्लांट थिंगा येतलो येवपाना प्लांट येतलो केन्ना तुका ह्या तांकां सांगला आमी आतां सर्क्युलर काडला तुमी ऊस लाया ह्या वर्साचो ऊस आमी घेता आनी ताका पैसे दिता जाल्यार ते उशा जाले इथेनॉल प्लांटा सांग अरे एकदा ऊस ते घेतलो म्हणटकीर तो ऊस आमी खावचे ना त्या प्लांटानूच घालतले मागीर केन्ना येत तो आता टेंडर येता ऊस आमी प्लांट चालू करता तो केन्ना एक म्हयनो 2 म्हयने एका म्हयन्या भितर टेंडर येता संजीवनीचो हय तेच स्पीकर सर ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान स्पीकर सर आमचे प्रत्येकाक म्हणजे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हो एक खरें म्हणजे व्हडलो इश्यू आसा आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ताच्या खातीर आमी म्हाजी बस स्कीम ही आमी रिवायज केल्या आनी सगळ्या जाणांक 3 रुपीज पर किलोमिटर प्रमाणे सगळ्यो बसीस सगळ्या रुटा वयल्यो एट अ टायम म्हणजे हे सगळें करता आसतना तांकां टिकेट मशीन आसतलें किंवा तांकां बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी दिवपाचें ठरयलां जेणे करून तेंची बस चलता तेजेर तांकां एप्रॉक्सिमेटली म्हयन्याक 20,000 रुपया कमीत कमी एक्स्ट्रा मेळटले म्हणून म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी म्हाजी बस ह्या स्किमीचेर जर आयले जाल्यार पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आमी खूब मोठ्या प्रमाणात ती रिवायव करपाक शकतले जुन्यो उरलेल्यो बसीस तेंचे 2018 ते 2021 पर्यंत तेंचे पेंडींग उरलेले सगळे पयशे आमी डिस्पर्स केले सगळ्या जाणांचे थोड्या तालुक्यांनी उरल्या दिवपाचे जर बाकीच्यांनी आसत जाल्यार ते पयशे घेवचे आनी म्हाजी बस सिस्टम हेजेर जॉईन जावचे तुज्या सालसेतीन उरल्या तांकां सांग अरे डिझेलाचे पैसे तेच सांगता हांव तुका डिझेलाचेच पैसे दिले तू एक न्हिदलेलो आसता तू मदीं मदीं फॉरेनाक वयता तुका कळना ते दिता तेन्ना त्या खातीर सांगता आतां सगळ्यांक दिले तू पळय तेन्ना तू बोटीर आसता म्हणून म्हणटा अरे हांव बशीचें उलयता सांगता तुका स्पीकर सर 2018 पासून ते 2021 पर्यंत ते जे ऑनबोर्ड असले तितक्या लोकांक सगळे पैसे आमी दिवन काडला थोडे जाण कोण उरले आसत जाल्यार तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट किंवा कन्सर्न RTO ऑफिस ऑफ दॅट तालुका एका कॉन्टॅक्ट करचो आमी तेंचे पैसे दिता स्पीकर सर आमी हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात टॅक्सीचो इशू हो जाता तितको बेगीन आमी सोडयतले आमी इवन दो स्मूथ फंक्शनींग ऑफ एट द चेकपोस्ट करपा खातीर आमी नव्यान थंयसर सिस्टम लागू करता जेणे करून कोणूच थंयसर जो आहा पळय न्ही वो तेच्या क्यू लावन उरचो ना व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट ऑन म्हणजे ऑनलायन ट्रॅक वाहन ह्या पोर्टला वयल्यान ते ऑनलायन ट्रॅकिंगाचेर जातले कोण ज्याचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन ना त्यांनी फक्त डायरेक्टली ऑनलायन पद्दतीन पेमेंट करपाचो सगळी ट्रान्सफरन्सी जी आसा पळय न्ही ही जी आमी चॅक पोस्टाचेर हाडटा जेणे करून स्मूथ आनी इजी हे सगळ्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टम करपा खातीर आमी सुरवात केला कदंबाच्या बाबतीत आमी अजूनही स्ट्रेंथन करता आनी इवन दो आमी जे म्हटलां की प्रायवेट सेक्टरांत लोक जे कामाक वता तांकां आमच्या कदंबा आनी म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान 50% टिकेट कन्सेशन फॉर द लेडीज हाच्या खातीर दिवपाचो निर्णय जो आहा तो घेतला ऑलरेडी लेबर डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इज वर्किंग टुगेदर ती सिस्टम जाता तितके बेगीन जाग्यार पडली काय गोंयांतल्यो जितक्यो महिला म्हणून प्रायवेट सेक्टरांत कामाक वता कारण तांकां रिलीफ मेळचो तातूंतल्यान म्हणून ताका 50% टिकेटाचेर डिसिजन घेतला ते जातले स्पीकर सर पोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हातूंतल्यान पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन हातूंतल्यान आमी पळयता की रिवर नेविगेशन आनी हे दोनूय डिपार्टमेंटांतल्यान वेगवेगळ्यो फेरीबोट आसतल्यो किंवा वेगवेगळी परमिशन्स आसतली ही स्मूथलायन करपा खातीर आमच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी सुरवात केला जेटीजचे बद्दल जे उलयतालो 7 जेटीज त्यो आमी करपा खातीर सुरवात केला तेजो प्रोजेक्ट ऑलरेडी केला ह्या वर्सा तेचें काम सुरू जातलें हाची म्हाका खात्री आसा रिवर नेविगेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी नवीन कितें जरी केलें जाल्यार ताका विरोध करपाचो एक जो दृश्टिकोन आहा पळय न्ही राजकारण करचें म्हाका म्हाजें म्हणणें ना राजकारण करूंक जाय बट नवीन कितें आहा ताका राजकारण करून तें बंद उडोवचें न्ही तेच्या पेक्षा बरें कितें आसतलें हाच्या खातीर डिमांड करचो कोण केलें तूं खबर आहा मरे कोणी केला तें तुवें सांगू नाका कोण तो तूं नकळो कोणी विरोध केला तो मुद्दो आसलो तुज्या पार्टीन करूंक ना दिसता इज आर गोवन नेम्स लेस भारतीय गोंयची नांवां इज लेस भारतीय
अरे बाबा नाही. पळय तुम्ही आता त्या नावाचेर येयलो तू नावाचेर हांव न्हू, तुका म्हणटा गोंयचं नांव गंगोत्री, आसा, is गंगोत्री goan आनी names द्वारका. less भारतीय. अरे आमकां भारतीय जे आसा पळय आता ती नांवां आमच्या जुवारी आनी इशू मांडवी कित्याक करूंक जाय आसलो? इट वॉज ओनली अ सजेशन. हा? सेंट पेद्रू आसा जुवारी आसा पेद्रू मांडवी आहा. अरे ही नवी फेरीबोट हाडली तिका गंगोत्री ना, ना, म्हटलंय ना, ती सगळे तू आता एक काम कर आता नवीन फेरीबोट हाडटा पळय न्ही तिका तू आनी एक दोन म्हाका नांवां सांग पळय आतांच आमी दिता ती मातशी सांग मातशी नांवां स्पीकर सर, अरे म्हादे एक पाड आहा म्हणून ते परत परत सांगू नाका आनी कितें तरी सांग नाजाल्यार आमी ते दिता म्हादे आसा स्पीकर सर, नाव गोंयची आसती. म्हणून तुका Goan सांगलें names are also भारतीय. जुवारी जुवारी They are जाली not less भारतीय. हय रे Goan names are less आमी खंय भारतीय. म्हटल्या माय आमी खंय म्हटल्या ते म्हणून गोंयचे नाव इज ऑल्सो भारतीय आंदोलनां name. बेश्टीच करू नका आता कित्याकूय विरोध करचो न्हू आंदोलनां विरोध करता केला. आसतना म्हाका दिसता स्पीकर सर रोरो फेरी आमच्या मिनिस्टरान एक्सप्लेन केल्या कितली बरी आहा ती आता फेरीबोटींतल्यान हेवटेन गाडी घातली काय तेवटेन काडपाची म्हणटा काल हांव वचून आयलो. कांयच ना एकदा तुमी वचून आयले कळत ना फेरीबोटीक केन्ना तेवटेन पावलो तो मावीन तूं अजून वचोंक ना फेरीबोटींतल्यान आता साळान वयता आसतना असो चल मदल्यान रायबंदराच्यान डायरेक्ट साळान पावतलो डायरेक्ट गेलो काय ना सोबतो साळान फार्माचेर पावतलो डायरेक्टली रायबंदराच्यान चल्लो काय बिचोले पावलो साळान आसता तो हय गोविंदाक लागून स्पेशल ताका आयकोंक ना तेणी सदास्ताना यमुनोत्री आणि गंगोत्री ताचो अर्थ ताका मातसो सांगा स्पीकर सर, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी. अरे महाराष्ट्र महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी समजलो न्हू आमकां सांगपाचेर प्रत्येक खबर आहा खंयच्या पावरार रावपा जाय खंयचो सरकार येयलो तो पावरार आसता तयारी आसता सगळी तेका बुद्ध आसता अरे तेणें आमकां सांगपी न्हू माय आन्सर इज ती उरली गोवन नेम्स आर नॉट लेस भारतीय युगो सोपयलो तुम्ही गोवन ती उरली, नेम्स आर युगो ऑल्सो सोपयलो. नॉट लेस भारतीय अरे म्हणून तुका लागले दोन नांवां सांग म्हणून आता Because, पयली आसतली ती व्हॉट्सएपार सांग म्हाका ती सीएमान मातशें आतां ते नांवाचे सोड आतां म्हाका सांग ते 30 रुपया केल्या पळय ते 10 रुपया करतले काय ना गाडयांचे मातशें स्पीकर सर फॅसिलिटीज जर बरी दिली Complete आसत माझ्या facility न्हू, इतलो fund आसा. स्पीकर सर Fund आसा म्हयन्याचो म्हणटा. पास काडपाक लाय फक्त 5 रुपया चड पडटा 5 रुपया चड पडटा पयलीं 10 रुपया घेताले म्हयन्याचो पास वांगडाच काड मरे ना ना तूं तेवटेन येवपाक आमी वचपाक बरें म्हणटा 30 पडटलें रुपया तुका. जो केला गाडयांचो म्हाका दिसता हांगा मयेचो आमदार आसा तेणें सारकें सांगपाक जाय स्पीकर सर चड तेंचे स्पीकर सर लोकांक चड त्रास करूं जाता नाका म्हणून सांग विरेश भाई बसून कंप्लीट तो एश्युरन्स म्हाका दिसता दिवपाक जाय बजेटान डिमांड आसा मरे तुजी डिमांडची ते मागीर मागीर रिव्हर नॅव्हिगेशनच्या डिमांडा वेळार पळोवया स्पीकर सर रिगार्डिंग द सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो किंवा आमचो दाबोली एअरपोर्ट आसतलो आमकां ऑलमोस्ट स्वताचो एअरपोर्ट सुरू जाल्या उपरांत मोर दॅन 66 crores ऑफ रुपीज हो स्वताचो रेव्हेन्यू येवपाक लागल्या आणि खऱ्या अर्थात तशा पद्दतीत पळोवंक वचत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर जाला सांगता आसतना म्हाका प्राऊड फील जाता की ऑलमोस्ट 40 सिटीज ह्यो नवीन कनेक्टिविटी जी आसा पळय एअरलायन कनेक्टिविटी ही गोवा आणि नवीन 40 भितर चड सिटींनी ही कनेक्टिविटी डेव्हलप जाली इवन दो ते इंटरनॅशनल आनीकूय डेव्हलप जातली नॅशनल आनी इंटरनॅशनल इतक्या शहरा कडेन जोडपा खातीर मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा हो त्यांनी काम केल्लें आसा वेगवेगळे डिफरंट 2 अवॉर्ड जे आसा पळय न्ही हे अवॉर्ड मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक फावो जाले स्पीकर सर आमी ह्या एअरपोर्टा कडेन पळयता आसतना गोंयचो स्वताचो एअरपोर्ट आसा हो आमचो सरकाराचो स्वताचो एअरपोर्ट भितर 33.33% शेअर्स हो आमचो आसा आमी तेच्या कडेन पळयता आसतना तो GMRचो एअरपोर्ट न्ही गोंय सरकारचो एअरपोर्ट आसा प्रत्येक गोंयकाराचो एअरपोर्ट आसा हाजो अभिमान आमकां तितकोच आसपाक जाय आमी खंयसरूय डिफरन्शिएट करिना नॉर्थ आनी साऊथ हेच्या मदीं दोनूय एअरपोर्ट आमच्या खातीर तितकेच म्हत्वाचे आसा आनी त्याच्या खातीर एव्हिएशन डिपार्टमेंट जे हांगासलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता इवन दो आमचे नितीन गडकरी जी हांच्यांनी आतां तुज्या त्या वेर्णा जंक्शनाच्या हेच्या उपरांत डायरेक्टली फ्लायओव्हर अप टू द एअरपोर्ट हाडपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी कित्याक स्पेंड करता तर हांगासलो सुद्दां एअरपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें वचूंक जाय म्हणून करीत आसा स्पीकर सर हांव हेल्थ सेक्टराचेर उलयता आसतना आमी पळयता की PHC पासून ते सुपर स्पेशालिटी पर्यंत आमी वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज फक्त मदीं थोडेशे आमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत डॉक्टर्स कमी आशिल्ले 117 पोस्टांक आमी सँक्शन दिला
वीच इज एन सर्जन आसतलो ऑर्थोपेडीक आसतले बाकीचे सगळे त्या सगळ्या पोस्ट ह्या दिसांनी एडवर्टायजूय जातले टेम्पररी जाता तितके बेगीन म्हणजे परमनंट जर मेळना आसत जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवचे आनी भरचे हाच्या खातीर जेणे करून खंयसरूच शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ ही आसचे न्ही हाजेरूय सरकाराचो भर आसा मेडिकल कॉलेजींतले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतले किंवा बाकी IPHP आसतले तसले डेंटल कॉलेज हाजो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो इम्प्रूव करपाक घेतला इवन दो गोवा मेडिकल कॉलेजची न्यू बिल्डींग ही ह्या वर्सात 1.5 वर्साच्या भितर आमी नवीन बिल्डींग तांकां कंप्लीट करून दितले डेंटल कॉलेजीचे हॉस्टेल बिल्डींग ही दोनूय प्रोजेक्ट कंप्लीट जाय दिल्ले आसा IPHP खातीर 100 बेडेड हॉस्पिटल हे आमी करपाक घेतला स्पीकर सर अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज ह्यो सातत्यात आमी नाविन्यपूर्ण आमच्या मेडिकल सेक्टरांत हाडपा खातीर आमी सुरवात केल्या म्हाका खात्री आसा की बाकीचे उरलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता तितके बेगीन ते कंप्लीट जातले स्पीकर सर इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स हातूंतल्यान आमी पळयता की इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी वेगवेगळ्यो सुविधा ज्यो आसा ह्यो लोकांक दिवपाक सुरवात केला आमी नव्यान थंयसर इट इज एन युनिफायड डिजिटल पोर्टल हे सुरू केला तितूंतल्यान बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर हे सुरवात जाला म्हणून तर आमकां इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटात नवीन बिझनेस सुरू करपा खातीर आयदर MSME किंवा बाकीचे सगळे हे हँड होल्डिंग करपाचें काम हे सातत्यात नवीन स्कीम म्हाका फक्त स्किमीचें नांव आत्तां याद जायना अम्ब्रेला स्कीम न्ही आनी एक रॅम्प स्कीम विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जी आमी सुरवात केल्या तातूंतल्यान हँड होल्डिंग करपाचें काम आमच्या डिपार्टमेंटल मनीस जे आसा ते करीत आसा आनी त्याच्या खातीर स्पेशल प्रोविजन फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मेळ्ळा म्हणून जेका आपलो नवीन बिझनेस नवीन इंडस्ट्री सुरू करपाच्या तांच्यांनी डायरेक्टली इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क करचो रॅम्प स्कीमच्या अंतर्गत ताका खंयची स्कीम लागू पडटा किंवा ताका कितली सबसिडी मेळटली ताका जागो खंय मेळूं शकता हे सगळ्यो गजाली ज्यो आहा ह्यो आमच्या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान केला गोवा IDC आनी गोवा IPB ह्या दोनूय IDCत पयले फावटी आमी म्हणटा तशें ह्या हातूंतल्यान तांकां सगळ्या जाणांक ऑन वन प्लॅटफॉर्म की तुजो GI टॅगिंगाच्या अंतर्गत प्लॉट खंय आसा तो आनी ताका इट इज एन नवीन आमी स्कीम लॉन्च केली ती म्हणजे जाका 10-20 वर्सां पासून इंडस्ट्रीज बंद पडिल्ल्यो आसा तांच्यांनी आपली इंडस्ट्रीज नॉट सपोर्ट एक्झिस्टिंग तांच्यांनी नवीन इंडस्ट्री जाय जाल्यार पास ऑन करचे आमी ताची ट्रान्सफर फीज घेवचे ना म्हटली ती स्कीम जी आसा पळय न्ही ती लॉन्च केली जेणे करून ओल्ड युनिट्स जितके आशिल्ले फाटल्या 20-20 वर्सां जे युनिट्स बंद पडिल्ले ते युनिट्स तेंच्यांनी नवीन कोणाक जाय ताका विकचे आमी ट्रान्सफर फीज घेवचे ना जेणे करून हय ओन्ली लीज ऑफ द रेंट नो ट्रान्सफर फीज जेणे करून नवीन इंडस्ट्रीज आतां एप्रोच जावपाक लागल्या नवीन इंडस्ट्रीज हाल्ली सुरू जावपाक लागल्या म्हाका विश्वास आसा येता त्या हातूंतल्यान ओल्ड डिस्प्यूट ऑफ द आमचे सिप्ला बरोबर आशिल्ले ओल्ड डिस्प्यूट निभोवन ती लँड परत 14 लाख स्क्वेअर मिटर ही IDC कडेन घेतली आमी केरी पठारा वयली इट इज अ डिस्प्यूट लॉंग डिस्प्यूट फॉर लास्ट 20 इयर्स 2007तल्यान डिस्प्यूट आशिल्ले सिप्लाचे इट इज एन SEZ त्यो सगळे लँड जे आसा पळय त्यो परत घेवन SEZ लँड आहले पळय न्ही त्यो लँड सिप्लाचो सुद्दां क्लियर केलो फाटल्यो SEZाच्यो लँड आमकां नवीन इंडस्ट्रीज थंयसर येवपाक लागली वेर्ना तुजी हाल्ली नव्यान जी फॉरेन टायअप करून इंडस्ट्री सुरवात जाल्या ती तेजे इनॉग्रेशनाक हांव स्वता गेल्लो म्हाका फक्त इंडस्ट्री आतां याद ना पण अशा पद्दतीन नवीन इन्व्हेस्टमेंट हे गोंयांत येवपाक लागला IPBच्या माध्यमांतल्यान प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यो इन्व्हेस्टमेंट ह्यो गोंयांत येता म्हाका खात्री आसा की येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात नवीन आनी बिग इन्व्हेस्टमेंट जे आहा ते येतले स्पीकर सर फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हांच्या वतीन आमी डिफरंट बॉयलर अटेंडंट आसतले किंवा बाकीचे सगळे इज करपाचो काम जे आसा ह्या डिपार्टमेंटान आमच्या सातत्यात केला आनी हेजेर कंट्रोल करपाचें काम वेरियस फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स डिपार्टमेंट करता स्पीकर सर मायन्साचेर बाबतींत उलयता आसतना बऱ्याच जाणांनी की आमी पळयता की इट इज अ लॉंग पेंडींग इशू तशें पळोवंक वता जाल्यार 2012तल्यान ह्या हावजात हांव आयला तेन्नाच्यान हांवूय मायनिंगाचेर उलयतालो 2017 पर्यंत हांव कंटिन्युअस डेलीच उलयतालो म्हटल्यार जाता 2017च्या उपरांत आमी पळयता की 22च्या उपरांत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात हे शक्य जालें जवळपास मोर दॅन 9 लिजीस 12 लिजां जी आहा पळय न्ही ही ऑक्शन केली तातूंतली जवळपास 9 लिजां म्हाका खात्री आसा की जाता तितके बेगीन सुरू जातली उरलेली 4 लिजां जी आसा पळय न्ही डिफरंट ब्लॉक्स हे बी ह्या फावटी जे आसा ते आमी ऑक्शन करता मायनिंग डम पॉलिसी जे चेंजीस ते केल्या
म्हाका 2 म्हयन्याच्या भितर उरलेले डम्प्स हे ऑक्शन जातले. ई ऑक्शन खूब मोठ्या प्रमाणात आमी करपाक सुरवात केले, जेणे करून फाटल्या वर्साक मायनिंग एक्टिविटी नॉर्थ आनी साऊथ दोनूय जाग्याचेर जी आहा पळय न्ही ही स्मूथली स्टार्ट जाल्या. फुडल्या वर्सा ती मोठ्या पर्सेंटेजीन आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू जातली हाजो विश्वास आसा. मायनर मिनरल्साची लायसन्स ही स्ट्रीमलायन केली. पयले फावटी खडी काडपाचे जे लायसन्स आसा पळय ती स्ट्रीमलायन करून तांकां एट अ टायम सगळ्या जाणांनी आपली लायसन्स रिन्युअल करून घेतली. तेंच्यांनी आपलो पयशे जे आहा ते सरकाराक भरले हे आमी करीत आसा. सँड मायनिंगचो इशू मातसो उरला तो आमी सोडयतात आतां तितके बेगीन. आनी फॉर द लॅटरायट मायनिंग तोय बी सुरवात केला. म्हाका विश्वास आसा रिगार्डींग द सँड मायनिंग वी आर इन टच विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. त्याती आमकां बाकी पुराय देशात ही ते आमी उदका पोंची रेंव काडटा ते दर्यावेली उदकाची वयली रेंव खणी मारून व्हरतात. तसो प्रकार गोंयांत ना म्हणून ताका स्पेशल प्रोविजन आमच्या खातीर करचें म्हणून आमचो डिमांड आसा. स्पीकर सर, IT डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात करीत आयिल्ले आसा. सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट आनी वेस्ट मॅनेजमेंट. स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक खूब गर्व जाता गोंय हे देशांतलें पयलें राज्य आसा जे यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड हो फक्त आनी फक्त 5 लाख रुपयाचो अवॉर्ड आमचेच राज्य दिता आनी खंयचेच राज्य हे यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड दिना. ह्या फावटी बेंगलोरचो एकटो डॉक्टर यंग सायंटिस्ट ताका हो अवॉर्ड मेळ्ळा, जेणे करून आमी म्हणटा की सायंटिफीक टेम्परामेंट राज्यातूय वाडचो आनी देशातूय वाडचो. आनी ह्याच वेळा आमी मनोहर पर्रीकर सायन्स फेस्टिवल जे चलयता डिफरंट पुराय देशांतले वेगवेगळे सायंटिस्ट येवन पुराय गोंयांत वेगवेगळे कडेन टॉक दिवपाचें काम करता, जेणे करून भुरग्यांच्या मदीं सायंटिफीक एक आवड क्रिएट जावची आनी रिसर्च ह्या क्षेत्रा कडेन ते वळचे हाच्या खातीर गोंय सरकारचो हो प्रयत्न आसा. वेस्ट मॅनेजमेंट हाच्या बाबतींत हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना स्पीकर सर. वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, बायोमेडिकल वेस्ट आसतलें. इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट. तूं आजुनूय पळोवंक ना. हांव तुका खंयच्या रे तुका तूं सालिगांवचो सांगता. हांव सालिगांव आयक न्ही म्हजें, तूं आयकता कमी उलयता चड. आयक रे, तूं बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट कुणय चल, थंय वचोंक ना तूं. कुणय 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 खंय तें खबर ना ताका. बोमा रस्त्याक तेकोन गेला तो, थंय काडून मातसो फुडें हय. स्पीकर सर, जो मुखेलमंत्री आतां एडवायस पड कोता आमगेलो थिंगा हेझर्डस वेस्ट कुंकोड आहा 100 म्हयने आदीं. अरे हांव बायोमेडिकल वेस्टाचेर उलयता. तो हेझर्डस वेस्टाचेर सेम ते तूं कित कोता, तूं गुणावपा बरा. अरे हांव 100 म्हयने जाले जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा तेणे उतर दिल्लें तो हेझर्डस वेस्ट शिफ्ट कोता म्हणून. आज थिंगा इंडस्ट्रियल इस्टेटान लोकाली इतली बॅड स्टेट आहा कोंकोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेटान. Dead or I don't know what are you all trying to find in that garbage. The same environment minister classified that as hazardous waste in 2009. He was the same environment minister. माय मुलालो reclassification करून कित सोदताय तुम्ही ते गार्बेजी कित सोदताय काण उडय मरे ते. आणि कितली वर्सां जाली गेल ते पुसा तुम्ही म्हळे आज you have shifted it to science and technology. Will you shift that? When will you shift that? Every time पुढे शिफ्ट करता. केन्ना पावस सोंपना फुडें म्हळ्यार कुणय मातसो बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एकदा पळय. अरे ते पयली हे सांग म्हाका ते बरें लेफ्ट मारलो काय वयर वयता डायरेक्ट तो रस्तो सोंपला थंय. स्पीकर सर, हो मुखेलमंत्री आतां हांकां गुणायता. गुणय पयली हे जुलय पयली मतदारसंघान म्हज्या जे जाता ते तुका आतां इतले तुका भाऊजी फोन मान सांगना, भयण सांगना तुका. अरे इतलो बोवाड जो चलो अरे तू सांगता तितके पुरो म्हाका आनी कोणी सांगपाची गरज ना. गरज ना म्हणून मागीर तू ऐक ना. आतां ऑक्टोबरान शिफ्ट करता स्पीकर सर. ना कुंकळ पास जात ना ते तू भाऊजी थिंगा तो वास येना तुका इंडस्ट्रियल. स्पीकर सर ताका सांगता हांव की ह्या ऑक्टोबरान पावस सोंपलो काय ना तो आमी शिफ्ट करता. ड्यू टू वेरियस रिजन्स तो उरला. मातशें टेंडर करून कर, मातशें शिफ्ट कर. स्पीकर सर, आमी त्या खातीर म्हणटा तूं एकदां कुणय मातसो वचून यो. ते वचपाची मठ हेवटेन आमचो ब्रह्मेशानंद स्वामी तेवटेन इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. तुका जाय जाल्यार डोळीकर बरोबर येता खंय जाय जाल्यार तरी सांगला दाखोवपा खातीर. ना टेम्पररी मातसो वयता तो. ना तो प्लांट पळोवपाकूच वयता तरी घेवचो ना म्हणून सांगला. स्पीकर सर, तो फक्त प्लांट पळोवपाक बरोबर वयता म्हटला. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की ऑलमोस्ट आमचे लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटूय बी हे फावटी स्ट्रेंथन केला आमी.
नेक्स्ट आय एम कमिंग टू द फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट ह्या डिपार्टमेंटाचेर स्पीकर सर आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान वेगवेगळ्या NIO NCCR NSM हांच्या वतीन आमच्यो वेगवेगळ्यो वायल्ड लायफ सँच्युरी 6 वायल्ड लायफ सँच्युरी बोंडला भगवान महावीर खोतीगांव म्हादय नेत्रावळी आनी सलीम अली वायल्ड लायफ सँच्युरी हेजे खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजम हांगासरूय वाडपाक लागला. आता फॉरेस्टानूय सुद्दां म्हणजे वायल्ड सँच्युरीज पळोवपा खातीर सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट वचपाक लागला. आमचे फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन डॉक्टर देविया राणेन खूब स्ट्रीमलायन करून म्हणजे ते टुरिस्ट थंयसर बरे येवचे आनी थंयसर प्लास्टीक फ्री आनी हें कांयच न जाता गायड एक ताका बरी सिस्टम लायल्या जेणे करून म्हाका दिसता हांगासर येवपी टुरिस्टांची संख्या जी आहा ती खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटली. एनवायरमेंट आनी हे सांगता आसतना स्पीकर सर आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय तुजे परत परत म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा ओके आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या अंतर्गत पयले फावटी राज्याक हॉर्टिकल्चर वाड जाल्या म्हणून पुरस्कार मेळ्ळो. आमचो चेअरमॅन बाब पेमेंद्र शेट पयर पुरस्कार घेवन येयलो हांव ताजे कॉंग्रेच्युलेशन्स करता की हाज्या पयलीं गोंयांत हॉर्टिकल्चराक आनी गोंयांत टुरिजमाक मेळूं शकता पण हॉर्टिकल्चराचो विचार आनी गोवा हांव केन्ना जावंक नाशिल्लो. बट एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनूय आमचें खूब बरें काम करता. तूं वजर म्हणपाक लागलो तो सांगतालो म्हाका भाजी रोयल्या कोण घेतला काय म्हणून पेडणेची भाजी ताका त्या हॉर्टिकल्चराच्या सेंटराचेर खंय आसा ते क्रुजाक सांगपाक लाय. क्रूज वेळीच्यान पेडण्या केन्ना गेलो म्हाका कळोंक ना बट ते सेंटर खंय आहा तें मात तो तेणी वजर कोण पांडुरंग गांवकार म्हटलो काय कितें तरी तें नांव घे जीत ना तो पेमेंट ना ते ताका सांग. हा सरनेम घेवंक ना अरे ते कवितेतलें नांव तुका अरे ते पक्रूज तियात्र जाला त्या तियात्राकूय पयशे दिता आमी. तियात्र अकादमी खूब बरी चलपाक लागला म्हाज्याच सरकाराच्या कार्यकाळात आनी त्या तियात्राय बी बरी करता ते आतां. निदान मातशें कशें आहा खबर आहा तासपाचें मातशें कमी जाला कितें ताजमहल स्टार्ट जायना थंय आमचो मडगांव ते बंद पडला. तियात्र करता पूण पळोवंक मेळना कसलो फायदो तो. ते सांकवाळाचा तियात्र करपाक दिता ना ते करा तुम्ही ते मडगावचे बी रिपेअर करा PWDचेर घालता. मडगावचो चेअरमॅन म्हणटा PWD जाणा. स्पीकर सर जाता तितके बेगीन मडगांवांतले आमचे कला मंदिर जे आसा ओके ते जाता तितके बेगीन कंप्लीट करता स्पीकर सर. स्पीकर सर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या चळवळींतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीत हांव खरोखरूच कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक सगळे सरपंच ज्या खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हे स्वयंपूर्ण गोंय त्या चळवळींतल्यान ते चलयता. स्वयंपूर्ण म्हणजे वेबसायटीचेर मुद्दाम वचून पळयात ताजो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो टायम टू टायम आमी तेजेर अपलोड करता तो पळोवपाक मेळटा. आमचे वेरियस मिनिस्टर्स हे स्वयंपूर्ण गोंय ह्या चळवळींतल्यान उलयले आनी तेजी मॅसेज म्हणजे दर म्हयन्याक एकदा एक मिनिस्टर किंवा एखादो ऑफिसर ही बरी मॅसेज सगळ्या ग्रामपंचायती आनी म्युन्सिपालिटी पर्यंत वता जेणे करून अवेरनेस ऑफ द स्किम्स वो जावपाक जाय पळय न्ही आनी तेकाच आमी अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय अशें आमी म्हणटा. म्हणजे लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी सगळ्या पर्यंत पावता आनी जेन्ना गांवांत पावता तेन्ना तो ग्रामोदय अशें जाता म्हणून ताका अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय हें दिलां. इवन दो बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीत सुद्दां आमचो थंय स्वयंपूर्ण मित्र वयता जाय जाल्यार तूं शेनवारचो चॅक कर आनी थंयसरूय बी खूब बरें काम जें आसा पळय न्ही तें त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता. हें सांगता आसतना स्पीकर सर ग्रामपंचायतीन म्हणजे बरेचशे फावटी GI फंडाच्या बाबतींत वयर सकयल जें जाता पळय न्ही आमी नवीन सिस्टम हाडून एकच जेंकां दिवपाक जाय पळय न्ही ताका डायरेक्टली पोरूं मेळा ताका व्हरून एक सिस्टम घालता जेणे करून तेजो डायरेक्टली फंड्स जो आसा पळय न्ही त्या पंचायती वयतलो हे बजेट पास जालें काय ती सिस्टम चालू जाता. म्हणजे कोणीच कोणाक आपल्याक मेळूंक ना आनी हें ना तांकां जो फंड्स एलोकेट केल्लो आसा तितको ज्या ग्रामपंचायतीक वो इक्वल डिविजन करून म्हणजे B आनी C कॅटेगरीच्या ग्रामपंचायतीक तो फंड जो आसा वचपाचें प्रोविजन हें आमी करता. आमच्या मिनिस्टरान आतां इट इज एन अटेंडन्स सिस्टम AIBS अटेंडन्स सिस्टम आमी इंट्रोड्यूस करता 1 तारखेक इनॉग्रेट करून जेणे करून ग्रामसेवक आसतलो तो क्लार्क आसतलो सेक्रेटरी आसतलो हे केन्ना वयता आनी केन्ना वचना हेंय कळटलें. त्यामुळे ग्रामपंचायतींतले इवन दो ग्रामपंचायतीन
ऑनलायन सिस्टमींतल्यान हाऊस टॅक्स आसतलो किंवा आमी बँके बरोबर टायअप केला आणि बँके बरोबर टायअप करून त्यांचा हाऊस टॅक्स गार्बेज टॅक्स हे सगळे ऑनलायन पद्दतीत घेवपाची सिस्टम जी आसा ती ह्या हातूंतल्यान आमी सुरवात करता. स्पीकर सर, हांव एग्रीकल्चराच्या बाबतींत उलयलो की एग्रीकल्चरच्या बाबतींत पयले फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात कृषी कार्ड आसतले किंवा किसान क्रेडीट कार्ड आसतले हे शेतकऱ्यांक मेळपाक लागला आणि ते शेतकऱ्यांक हेज्या पयलीं जे आसले पळय न्ही इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेंच्या कडेन नासले. आमी आपेडाचें केंद्र गोंयांत सुरू करचें हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा, जेणे करून आमी राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्र आणि ICR हांच्या जोड पावलान वेरियस एक्टिविटीज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो गोंयांत आमी करपाक लागल्या. म्हाका विश्वास आसा की एग्रीकल्चरूय बी म्हणजे एग्रीकल्चर हांगासल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट करपाकूय बी खूब मोठो स्कोप आसा. खाजन शेती परत एकदा रिवायव करपा खातीर आमचे सरकार हे खूब मोठ्या प्रमाणात आमी काम करपाक सुरवात केला. हेंय काम आमी ऑलरेडी बाकीच्या एजन्सीक दिवन खाजन शेती आमी रिवायव करतले. एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी सर्विसीस हाच्या अंतर्गत स्टे कॅटल आनी स्टे डॉग हाचो जो सगळ्यात मोठो प्रॉब्लेम म्हणजे ट्युरिस्ट आनी लोकांक जाता हो प्रॉब्लेम ह्या वर्सा 100% सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि सुट्टलो हाच्या खात्रीन सांगता. कारण स्टे कॅटल आनी स्टे डॉग हाच्या खातीर आमी नवीन येवजण हाडून ह्या डिपार्टमेंटाक आमी सक्षम केला. कारण ह्याच्या अंतर्गत येवपी आमची कामधेनू स्कीम आसतली खूब बऱ्या पद्दतीन चलता. अजुनूय बी लोकांक वेगवेगळ्यो पशुवैजकीय डिस्पेन्सरी ही आनीकूय बी मोबायल दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. सगळ्यांच्या पर्यंत पावपा खातीर आमचें सरकार हे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करूं शकता. स्पीकर सर, फिशरीज ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमी वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो शेतकार सबसिडी जर कोणाची उरल्या आसत जाल्यार ती ऑलरेडी ते डिझल सबसिडी परत चालू केल्या हांवें. फाटल्या फावटी म्हाका लोक येवन मेळ्ळ्या त्या खातीर तेंची सबसिडी जी आसा ही आमी म्हाका दिसता कोणाची उरल्या आसत जाल्यार ते हांव रिलीज करपाक लायता. म्हाका खात्री आसा स्पीकर सर की नुस्तें हांव जर म्हणटालो की तें गोंयांत आसा काय तें महाराष्ट्रांत पावलें. आतां गोंयांत आसतना मागीर महाराष्ट्रांत पावूंक शकता रोखडेंच. त्या खातीर तरी ते खंयच्या बाउंड्रीन काडटा हें म्हत्वाचें आसा. बट वेगवेगळ्यो तेजेर कितें प्रिकॉशन्स घेवपाची किंवा कशा पद्दतीन तेजेर ऑब्जर्वेशन दवरपाचें सरकाराचें काम हें आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात करतले. स्पीकर सर, हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल कॉयर हें सांगता आसतना कॉयर हातूंतल्यान आमी आतां जो सगळो कपडो जो आमचो हँडीक्राफ्ट सेंटराचेर तयार करता तितून पिशव्यो 1 लाख भर पिशव्यो स्टीच करून सगळ्या लोकांक दिवप आणि 1 लाख भर पिशव्यो डिस्ट्रिब्यूट केल्यो काय प्लास्टीक पिशवेचेर पूर्णता बॅन घालप हें काम सरकारान करपाचें ठरयलां. हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमच्या सेंटराचेर जो क्लोथ रेडी करता तितून बरी पिशवी म्हणजे एकदा वाटता सगळ्या जाणांक वांटूंक दिता. गोवा सरकारचें नांव करून सगळ्यांक एकदा वाटल्यो तेजेर दिता एकदा म्हणजे आतां ठरयता 1-2 ऑक्टोबराच्यान बी पूर्ण बॅन करप काय कितें. एका म्हयन्याच्या भितर 1 लाख भर पिशव्यो पयलीं आमी मार्केटांत फ्री वाडटा लोकांक घेया म्हणून आणि ते जाल्यो काय मागीर त्यो कोण करतले? पिशव्यो कोण करतले? हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटान हो क्लॉथ आमच्या सेंटराचेर रेडी जाता तेंच्यांनी एम्पॅनल करून घेतला. कोण जो करूंक तयार आसा ताका पिशवेक अमके पयशे दिता आमी ताजेर तेंच्यांनी करपाचें. ते गोंयकाराक दिया गोंयकाराक ना ना त्या तितल्यो निव्वळ गोंयकाराक तुज्या फातोर्डा सुद्दां कोण आसा जाल्यार धाड आमी एम्पॅनल करून घेता जितके आसा ताका दिवप दिता. तेच आमी त्या पिशवेक अमके पयशे दितले तेंच्यांनी रेडी करून दिवप हांगासरूच. त्या त्यो काम शिवोन रे ऑफ द प्लास्टिक बॅग्स हे हांगा रे तो सेंट्रल हेजेर रे तुगे इनकमिंग आहा ते बंद करपा जाय नाजाल्यार कंज्युमराक प्रॉब्लेम जाता. ते करून घेता. ओके स्पीकर सर, आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आम्ही पळयता की खऱ्या अर्थात की काम ज्या सोशल वेलफेअर हे पयले फावटी सगळ्यो DSSY DDSSY स्कीम हेजेर सांगता आसतना म्हाका आमी नव्यान इंट्रोड्यूस केल्लो CM स्कॉलरशीप पोर्टल हांव मुद्दाम हे परत एकदा अनाउन्स करता. कारण बऱ्याच जाणांक CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर सगळ्यो स्कॉलरशीप फक्त आतां लेबराची अजून येवंक ना, एड्युकेशनाची आयली. एड्युकेशनाचे आता येता म्हणजे सोशल वेलफेअर आसतले, ट्रायबल वेलफेअर आसतले, एड्युकेशन आसतले आणि इन फ्युचर लेबर डिपार्टमेंट आसतले. ह्या सिंगल पोर्टलाचेर त्या स्टुडंट्सान आपले सगळे डॉक्युमेंट अपलोड करपाचे. 15 ते 20 दिसाच्या भितर मॅक्स टू मॅक्स 1 म्हयनो ताजे पयशे त्याच्या अकाउंटाचेर जमा जाता. आमी स्कूलूय करता पण ते कॉलेजीक वता त्या भुरग्यांनी आपूण करचे इंडिव्हिज्युअली केले जाता. सगळे कडेन स्कुलांनी करिना. इन्क्लुडींग जो भुरगो आउट ऑफ गोवा गेला तेका जरी स्कॉलरशीप जाय पडली आसत जाल्यार तेणी ह्या CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर वचपाचो
आनी आपले डॉक्युमेंट करपाचें इन्स्टिट्यूशन व्हेरिफिकेशन आमी मागता ते एकदां दिलें काय तातूंतल्यान जाता. स्कॉलरशिपाची आनी तितून सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कॉलरशिपूय आसा. म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा तुका की दोन्ही सगळे ज्यो आसा ते थोडे स्कुलां इतले डिले करता आनी मागीर तुमची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम बंद जाता आनी तांकां मागीर पयशे येना. म्हाजे केसी खूब हाल दिता. सो म्हाजे रिक्वेस्ट आसा की तुम्ही जे पोर्टल करता बरें करता, नो प्रॉब्लेम. ते स्वता स्कुलाच्या भुरग्यांनी एप्लाय करूं शकता. स्कुलान केले इमटेरियल पूण भुरगे करूं शकता. तशेंच सेंट्रलाची जी स्किमी आमकां मायनॉरिटी लागता आनी कितें लागता ती इम्प्लिमेंट करून घ्या न्ही, सो दॅट युअर पोर्टल इज अ सक्सेसफुल पोर्टल. स्पीकर सर, आम्ही सेंट्रलाची सुद्धा जे येता पळय न्हू तेंचे सगळ्या स्कुलांनूच ह्याच पोर्टलाचेर एप्लाय करप. स्टेट कंपोनंट आनी सेंट्रल कंपोनंट आमीच ते पाके सगळे फॉर्म सेंट्रलाक धाडून दिता सिंगल पोर्टलाचेर म्हणून तेजेरूच जाता. भुरग्यांकूय ओपन कर. भुरग्यांकूय ओपन आसा. थोड्या स्कुलान तूं सादो तेव्हा करना. भुरग्यांकूय ओपन आसा आनी स्कुलाकूय ओपन आसा. दोगांयकूय त्या केन्ना केन्ना करता तुम्ही? ऑलरेडी ओपन जालो. ऑन आसा. तूं आतां काडून पळय. ते सगळे ना आतां हे पळय सोशल वेलफेअराच्यो आहा, ट्रायबल वेलफेअराच्यो आसा, आयज एड्युकेशनाच्यो जाल्यो. आज एज्युकेशनाच्यो सेंट्रलाचे केन्ना घालता? तूं ओपन सेंट्रलाच्यो तेजेर ऑलरेडी आसा. तूं ज्यो धाडटा त्यो आमी ऑलरेडी सगळे डॉक्युमेंट सेंट्रलाक धाडून दिता. हे आतां ओपन कशें आसा, सेंट्रलाची जी डेडलायन आहा तो पर्यंत ओपन आसा अशें आहा. पयले फावटी हो प्रोसेस इज करपा खातीर आमी सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल काडला. वयर भुरगे बसलेले आसा. हांव मुद्दामून सगळ्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर हे कळपा खातीर म्हणून सांगता. म्हणजे जसो 5th स्टँडर्डच्या भुरग्या पासून प्रोफेशनल कॉलेजीचो भुरगो जो शिकता तो ह्या सीएम स्कॉलरशिप पोर्टलाचेर एप्लाय करपाची संद ताका आसा. आनी दोनूय सेंट्रल आनी स्टेट ह्यो दोनूय ज्यो आसा त्यो तातूंतल्यान मेळटा. बरो म्हणजे एकत्र आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंट आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हांच्यानी एकत्र येवन ही सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल हो लॉन्च केला आनी तो खूब बऱ्या पद्दतीन बाकीच्या डिपार्टमेंटाक मेळटा. बिकॉज सर प्रोविजोरिया ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्या जाणट्यांचे कॅर घेवप हे आमचे मंत्री बाब सुभाष शिरोडकर हांच्या खात्या मार्फत करता. वेगवेगळी कडेन आमची जी आहा पळय न्हू म्हणजे तांचे रावपाची सोय, त्यांची वखदाची सोय, थंयसर नर्स हे सगळें आमच्या प्रोविजोरिया डिपार्टमेंटाच्या मार्फत खूब बऱ्या पद्दतीन आमी करता. स्पीकर सर, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट खुबशे बरेचशे फावटी ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर वेगवेगळ्यो गजाली जाता. बट 18 स्किमी फाटल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळाक जर रेशो काडीत जाल्यार दर वर्सा ताजी पर्सेंटेज ऑफ स्किम्स डिस्ट्रिब्युशन ही वाडत आसा. स्किम्स इन्क्लुडिंग द FRA फॉरेस्ट रायट ऍक्ट हाच्या अंतर्गत केसीस डिस्ट्रिब्युशनचे काम हे खात्याच्या मार्फत स्वतः हांव मॉनिटर करून हे कंटिन्युअसली फ्रॉम बोथ द कलेक्टर्स हे जे आसा पळय न्ही नॉर्थाचे 70तल्यो केसीस सुद्दां आमी टार्गेट दिला की पयर फावटी 3 कॅम्प वांगडाच जाले 14 तारीख 21 तारीख हे दोन्ही म्हणजे पंचायत लेवलाचेर करता म्हणटा तूं करता म्हणटा आमचे थंय जावना. होय सर, केपेच्या एरिया भितर कॅम्प जाल्यात दिसता. कॅम्प पयलींचे आतां जाले आतां जावन 21 तारखेर कॅम्प जाला. मुद्दम डेप्युटी कलेक्टराक विचार आनी केसीस फॉरवर्ड डेट टू द कलेक्टर ज्यो तेजे कडेन पेंडींग आशिल्ल्यो तितक्यो. माझ्याकडे सगळो रिपोर्ट हांवें घेतला साऊथ गोव्यातल्यान सगळ्या कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टरांनी ऑलरेडी कॅम्प घेवन केसीस फॉरवर्ड केल्यो. हे कलेक्टरा कडेन सगळ्या जे एक्चुअली कलेक्टराक टार्गेट दिल्लो हो कॅम्प जावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी तो कॅम्प घेतला आनी म्हाका विश्वास आहा स्पीकर सर ह्या फावटी आमी सगळ्यो केसीस ज्यो आहा जितक्यो आहा आमचो प्रयत्न आसा 19 डिसेंबर ह्या 19 डिसेंबराच्या पयलीं गोंय हे पयले राज्य आसतलें 100%. मायक बंद कर. तुमचे सगळे भायर येता, सगळे भायर पडटा तुमचे राका दोरा म्हणजे इतलो भाजीपालो आहा म्हाका खबर ना. हॉर्टिकल्चर इतले वाडला. वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट स्पीकर सर ह्या खात्याच्या मार्फत लाडली लक्ष्मी आसतली किंवा बाकीचे सगळे वुमन स्टेट कमिशन आसतलें हे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करपाक लागलेले आसा. जेंडर बजेट दिवपाचें काम आमच्या सरकारात पयले फावटी केलें. पयलेच खेपेक आमी 13 खात्याचे अंदू जवळपास 39 खात्याचेर जेंडर बजेट स्टेटमेंट जो आसा हो क्लियर कट केलो. म्हाका बरेचशे फावटी बरेच जाण फक्त टिकात्मक गोष्टी आहा त्यो उलयता पण त्याच्या पलीकडे वेगळे कितें बजेटात केले हे एकटोय हायलायट करिना. म्हणजे तेंय बी बरें काम केलें हे हायलायट करप हे केन्ना तरी गरज आसता. कारण हो खरें म्हणजे आमी इतर बजेट म्हणटले तेच्या पेक्षा थोडोसो वेगळो केल्लो कंपोनंट आशिल्लो जेणे करून 39 डिपार्टमेंटाक आमी जेंडर बजेट हो दिलो. तेजो स्पेशली बायलां खातीरूच ह्या अर्थसंकल्पाच्या जवळपास
4% हे फक्त आणि फक्त म्हणजे बायलां खातीरच आमी खर्च करतले. हो बजेट आमी जो आहा पळय हो सेपरेट काडिल्लो. एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विथ द डिसेबिलिटी नवीन डिपार्टमेंट हे आमी फॉर्म केले. गोंय हे पयले सरकार आसतलें अशा पद्दतीन दिव्यांग भाव आनी भयणी खातीर काम करपी ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमी पर्पल फेस्ट आसतले किंवा बाकीच्या सगळ्या हांच्या खातीर इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल विथ द UNDP युनायटेड नेशन हांच्या बरोबर टाय अप करून हे फावटीचो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जातलो. स्पीकर सर म्हाका सांगता आसतना खोस भोगता की प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आनी स्पायनल रिहॅब सेंटर ह्यो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाची देण गोंया खातीर आसा. कारण ही दोन सेंटरां जी आहा इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आशिल्ली ती गोंया खातीर आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवला उपरांत दिवपाक शकले. म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. स्पीकर सर ह्या हेजेर सांगता आसतना जे इंटलेक्च्युअली डिसेबल्ड आसा तांच्या खातीर 10वीची आनी 12वीची सर्टिफिकेट मेळना. ऑल दो ते कंटिन्युअसली 5-5 वर्सां संजय स्कुलान वता किंवा बाकीच्या स्कुलांनी वता बट तांकां मागीर एक्चुअल बोर्डाची सर्टिफिकेट नासल्या कारणान ताका जॉब मेळपाक प्रॉब्लेम जाता. पयरूच आमी हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष आनी दिव्यांग कमिशनर बाब गुरू पावसकर आनी बाकीचे सगळे मेळून मिटींग घेतल्या थारायल्या तांकां ह्या मार्चात अशा पद्दतीच्या सगळ्या भुरग्यांक जे स्पेशल स्कुलान शिकता अकॉर्डिंग टू देअर स्किल्स ही 10वीची सर्टिफिकेट ही दितले जेणे करून त्यांचो 1% जॉब त्यांच्या खातीर रिजर्व आसता तो जॉब तांकां मेळपाक शकतले. इतको बारीक विचार आमचे सरकार जे आसा ते सातत्यान हेच्या खातीर करता. स्पीकर सर हांव ह्या हेजेर उलयता आसतना रुरल डेव्हलपमेंट तशें ग्रामीण भागांतलो विकास करपा खातीर हे डेव्हलपमेंट खूब म्हत्वाचो रोल प्ले करता आनी हातूंतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर टायअप करून वेरियस प्रोजेक्ट आमी धाडून दिल्या. म्हाका खात्री आसा की हातूंतल्यान बरें काम हे जातलें. हातूंतलें सगळ्यांत बरें काम जें आसा पळय न्ही हे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप हे पयले फावटी करपाक लागलेले आसा. सेल्फ हेल्प ग्रुप खूब मोठ्या हांव मुद्दामून खंय वता थंयसर मुद्दामून सांगता आमचो टार्गेट आसा जवळपास 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप करपाचो. नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत आता पर्यंत 340 सेल्फ हेल्प ग्रुप केला. अप्रॉक्सिमेटली 48,000 वुमन या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक अटॅच आसात. तांच्यांनी फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 340 कोटीचो टर्नओव्हर केला. 340 crores of rupees टर्नओव्हर तांच्यांनी ह्या 10 वर्षाक करपाक शकले. एका जे म्हणटात पळय न्ही रे आमी म्हणटात ते कशें आसा अंत्योदय पर्यंत पावलो तूं वदर विचारतालो हे अंत्योदय ह्या महिलांच्या पर्यंत पयलीं बँक खातें न्ही तांकां बँकूय पयशे दिवपा खातीर केन्ना पातयार नाशिल्ली. पयले फावटी तांकां कोट्यांनी रुपया विदावट एनी गॅरंटी कोणाची खबर आहा युरी मोदीच्या गॅरंटीचेर इतके पयशे दिले. मोदीची गॅरंटी दक्षिण गोंयांत चल्ली ना तुजी. दक्षिण गोंयांत मोदी गॅरंटी घेत भोंवता ती चड वापरली ना. स्पीकर सर मातसो ताका तितक्यानूच मातशी उबारी येयल्या जाती तो बरोबर आसलो म्हणून उबारी येयल्या आतां तो ना तितके पळय. स्पीकर सर अशें जालां 340 कोटी मोदीच्या गॅरंटीचेर जे आहा पळय न्ही हे लोकांक आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक शकले. नेहरूच्या गॅरंटीचेर इतके केन्ना धांवनाशिल्ले ते आतां जे आसा पळय न्ही विकसीत भारत 2047 हे जाता आसतना हे आमकां दिसता. म्हाका खात्री आसा की येता त्या कार्यकाळात आमी जी लखपती दिदी म्हणटा पळय न्ही 11,000 लखपती दिदी ह्यो ह्या सरकाराच्या कार्यकाळात आमी करपाक शकतले हो म्हाका विश्वास आसा. पयलीं लाख खंयचो काय जालें 11,000 लखपती दिदी ह्यो आपल्या पांयार उबे रावतल्यो आनी इतको इट इज नॉट अ टर्नओव्हर इट इज अ प्रॉफीट. 1 लाख रुपया तेन्ना आमी तिका लखपती दिदी म्हणटा पण हे आमी करप आमकां शक्य जातलें. अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी हाज्या मार्फती वेगवेगळी कामां म्हणजे आमच्या सांग्या भागात आसतले किंवा ज्या भागात ट्रायबल रावतात आणि विशेष करून एग्रीकल्चर सेक्टरात काम करता हे करपा खातीर आमचे हे अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीज खूब बरें काम हे करपाक लागलेले आसा. कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्या सोसायटींचेर म्हणजे चॅक दवरता आसतना पॅक्स प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान नवीन खातें डेव्हलप केल्या उपरांत मॅक्झिमम पयले फावटी नाबार्डाच्या सहकार्यान फ्री ऑफ कॉस्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आमी कॉम्प्युटरायज करपाक शकले विदाउट तेंचेर कसलोच बर्डन घालिनासतना. आनी अजुनूय बी हेतून स्ट्रीमलायन करपा खातीर आमी फाटले फावटी जे हाडलेलो बदल जे आसात हे म्हाका दिसता निदान फुडल्या फावटी अशा पद्दतीन फ्रॉड करपी सोसायटी ज्यो आसात 2-3 कंटिन्युअसली जेंची नांवां हावजानूय परत परत येता हाजेर खंय तरी ताळतंत्र जो आहा हो उरतलो हाचो म्हाका विश्वास आसा. हावजींग ह्या विशयाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर आमी पयर जे डिस्कस केलां गोंयकारांक बरें घर मेळचें सरकाराचो ध्येय आसा म्हणून तर
आमी आतां पर्यंत घर बांदपाक पयशे दिताले, बांदलेले घर ताका दिवचे हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. येता त्या 1 वर्साच्या कार्यकाळात ही स्कीम ह्या वर्सात फायनान्शियल इयरात चालू जातली, जेणे करून सामान्य गोंयकाराक जाका घर ना ताका घर दिवपाचें काम जशें प्रधानमंत्री आवास योजना आसा त्याच धर्तीचेर आमी हे आवास योजना जी आसा पळय ही सुरवात करतले. स्पीकर सर, लँड रेव्हेन्यू ह्या सेक्टरात खूब मोठो बदल करता आसतना आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा की वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो ह्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या मार्फत मागीर ती कोमुदा देवीची लँड आसूनी, रेव्हेन्यू लँड आसूनी किंवा ह्यो सगळ्यो येता त्या ह्याच सेशनात आमी वेगवेगळे रिफॉर्म्स घडोवन हाडपाचे आहा आनी जेणे करून सामान्य गोंयकाराक दिलासो मेळटलो ही हांव ठामपणे सांगू शकता. कारण आमी पळयता की येता त्या काळाच्या भितर जेचे घर म्हणजे आमी म्हणटा की सर्वे जाल्लो तेन्ना ते मॅप जे सर्वे मॅपाचेर लागला पण ते लिगल काय इलिगल, हांव ह्याच सेशनान ते कायदेशीर म्हणून ताका दिवपाचें प्रमाणपत्र दिवपाचें काम जे आसा पळय न्ही ते पयले फावटी ह्या सेशनान करता. म्हाका खात्री आसा की ज्या मूळ गोंयकाराक जेचें घर जे 72च्या पयलीं घर आसलें आनी त्या प्लॅनार लागला तो अभिमानान सांगतलो की हय म्हज्या सरकारान म्हाका कागद दिलो की म्हजें घर जें आसा हें कायदेशीर आसा, हें करपाचें काम ऑलरेडी सुरवात केलां आनी खात्रीशीर दिसा सांगता तें जाता तितकें बेगीन. मागीर तें कोणाचें पडलेलें घर जरी आसत आनी त्या प्लॅनार आसत जाल्यार ताका कोण आडोवंक येवंक शकचो ना. तो जी पंचायत सर्टिफिकेट दितली ताका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट दितली दीस हे जी आसा ही लँड तुजी सेटलमेंट लँड आनी तुज्या नांवार आसा आनी पंचायत ताका सर्टिफिकेट दितली परत की हें घर जें आसा हें लिगल घर म्हणून तितून कोण इल्लिगल म्हणूंक शकचो ना. हें पयले फावटी जातलें सांगता तुका. तो येतले तेन्ना डिस्कशन कर. हांव तुका जें कितें करता तें आतां सांगना, तुका जेन्ना करतलो पळय न्ही तेन्ना कळटलें तुका. येतलो तेन्ना तेजेर तूं उलय मुद्दाम. हय स्पीकर सर, गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड हाच्या अंतर्गत ती हांगासर आशिल्ली घरां म्हाका दिसता कितली 30 वर्सां काय कितली तरी जाली, 30 वर्सां चड जाली. ते बाबडे वाट पळयता ते फ्लॅट जे आहा ते पडूंक पावले. आतां जे आमचो चेअरमॅन बाब राजेश हेणी इनिशिएटीव घेतल्या आणि 30 वर्साच्या उपरांत ते फ्लॅट त्यांच्या नावार करपाचें घेतला. म्हणजे ते डेमोलिश केले आणि थंय पावले ते आणि तांकां फ्लॅट दिले ते बट कांयच ना. तेंच्यानी बेश्टो कागद आसलो तो कागदूय शेणला थोड्या जाणांचो. ते रितसर सगळे गोवा रिहेबिलिटेशनान दिल्ले आहेत ते आता परत रिनोवेटूय जायना. तांकां दिवन तेंच्यांनीच रिनोवेट करपाचें. आमचो आनीक बर्डन ना, तांकां एकदांचें दिवन उडयता. बट ह्या 3 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तांकां ओनरशीप डॉक्युमेंट जो आहा पळय न्ही वो रिहेबिलिटेशनच्या अंतर्गत दिलेल्या तांकां दिता, जेणे करून तेंचे ते स्वताचे ओनर त्या फ्लॅटाचे जातले. ऑलरेडी ते तांकांच दिल्ले आसा आमी, बट तें काम रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या मार्फत करता. स्पीकर सर, टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हाच्या अंतर्गत आमी जी स्टेरिंग कमिटी म्हटला फॉर द TCP डिपार्टमेंट for the strengthened by involving the multiple stakeholders including the government departments and who is the crucial in the planning aspects of the state government. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर जी स्टेरिंग कमिटी घालून जे आमी प्रोजेक्ट बिग प्रोजेक्ट्स जे येता ताका सिंगल विंडो क्लियरन्स दिवपाचो, म्हणजे सगळी भितर PWD डिपार्टमेंट, DTW डिपार्टमेंट ही सगळी येवन ती स्टेरिंग कमिटी आनीक स्ट्रेंथन करता, जेणे करून हेपाजाड पद्दतीन डेव्हलपमेंट जी जाता ताजेर कंट्रोल येवपाक जाय म्हणून हे सरकारान डिसिजन घेतलेलें आसा. बजेट पास जाल्या उपरांत रोखडेच ते जातले. होम एंड पुलीस डिपार्टमेंट पयले फावटी होमगार्डांक पुलीस करपाचें काम म्हज्या सरकारात केलां. पुलिसांतल्यो वेगवेगळ्यो नवीन इनिशिएटिव्स ह्यो सातत्यात आमी घेत आसा. इन्क्रिजींग द स्ट्रेंथ ऑफ द सायबर क्रायम सेल, हितूंतल्यान आमी सायबर क्रायमाक स्ट्रेंथन केल्या. सायबर योद्धा इनिशिएटिव्स ही नवीन इनिशिएटिव्स घेतल्या. आमी AI/ML लॅब हो आमी सुरवात केला. रेडिकल कंटेंट एनालायझर ही आमी सुरवात केला. स्पॉट द स्कॅम, डीप ट्रेस, क्लाउड बेस्ड सायबर क्रायम सेल सेंटर्स ही सगळ्यो नवीन इनिशिएटिव्स ज्यो आसा आतां ज्यो सायबर क्रायम डिफरंट जावपाक लागलेलो आसा तेजेर ट्रॅक दवरपा खातीर म्हणजे आमची सिस्टम बाकीच्यो स्टेटी वापरपाक लागलेले आसा. ही खूब बरी इनिशिएटिव्स ज्या पद्दतीन आमच्या डिपार्टमेंटान सुरवात केल्या. जस्ट अ थिंग मुख्यमंत्री, द सिस्टम फ्रॉम 22, 23, 24 सायबर केसेस आर जस्ट मुव्हिंग ऑन. त्यो कित्याक खबर आहा तुका? लोक आतां अवेरनेस जाल्ल्या कारणान सायबर केसीस रिपोर्ट करपाक लागल्या. पयलीं रिपोर्ट करिनासले आनी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी जी येवपाक लागल्या त्या प्रमाणे लोकूय बी जे आपण रिपोर्ट करून लागले अवेरनेस. पयलीं करीत नासले. तूं विचार जाल्यार कोणाक मुद्दाम पयलीं करीत नासले, आतां करपाक लागल्या. लोकांक सांगून लोकांचो विश्वास आसा म्हणून करपाक लागल्या. प्युअरली ऑन द फिगर्स जे 21, 22, 23 फिगर चोयल्यार हे वाडत आसा. दिस इज गोइंग ऑन इन. सर माझे ताका निव्वळ सांगणे आहा की प्रोजेक्ट्स जे ते स्टियरिंग कमिटी कडेन वतले म्हणून
टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाची स्टियरिंग कमिटी आसता कायदो टाउन प्लॅनिंगान जर नवो कितें इंट्रोड्यूस करता जाल्यार ताजो चीफ मिनिस्टर चेअरमॅन आनी हे आसता हे आतां नवें कितें No, it is on same committee. We are strengthening it. मेनली टाउन प्लॅनिंगाक आतां इश्यू कितें जाला की तुमी झोनींग डिसायड करूंक शकना हो मेन इश्यू जाला दिस इज द मेन प्रॉब्लम तो स्टियरिंग कमिटी करूंक शकना हो तुवें नवें कितें तरी तूं हाडटा जाल्यार आय डू नॉट नो बट आय वाज जस्ट आस्किंग फॉर क्लॅरिफिकेशन. ओके हांव सांगता मागीर तेजेर. ओके जे फायर अँड सर्विसीस हेजेर फक्त हांव इतकेंच सांगतलो की आमी आतांच नव्यान डिसिजन घेतला की तेंच्यो ज्यो आमी सर्टिफिकेट फक्त हेजी एका वर्सा खातीर दिताले ते हॅन्स फोर्थ वी आर गिवींग फॉर द 5 years वांगडात परत परत वचून कटकटी त्यो फायर अँड सर्विसीस एवरी इयर चल म्हाका रिन्यू कर ही कटकट सोंपयता आनी वांगडात 5 वर्साच्यो दिता. बट ते इक्विपमेंट चेक करूं जाय तेमी अरे ते एक वर्सा म्हणजे ते ओमके एक वर्सा हे जात इट हॅज देयर अ व्हॅलिडिटी तूं कितें म्हणटा दर वर्साक तांकां धाड अरे ते इक्विपमेंट सगळे ते वचून चेक करीत आसता दर वर्सा चेक करताले पण सर्टिफिकेट वांगडात 5 वर्साचेर दिताले नाजाल्यार ताका दर मागीर इक्विपमेंट चेक करपाक धाड ते एवरी इयर चेक करताले एवरी इयर चेक करताले जालें रॅन्डम चेकिंग करताले बरोबर. स्पीकर सर प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंटाक पयले फावटी 20-25 स्क्वेअर मिटरान बसताले ती पयर खुश जाली की ताका व्हडले 200 स्क्वेअर मिटराचे बीग प्रशस्ताचे ऑफिस दिले पयरूच हांवें इनॉग्रेट केलां भले पयले फावटी आमकां अशा पद्दतीचे बरें सामकें ऑफिस जे आहा ते प्रोसिक्युशनाचे जे आहा पळय न्हू ते मेळ्ळें सामकें वेल इक्विप्ड आनी प्रत्येकाक वेगळो लॅपटॉप आनी हे आतां केसीस ज्यो आहा पळय न्ही त्यो बेगीन फास्ट ट्रॅक जावपाक लागतल्यो प्रोसिक्युशनच्यो ह्या खात्यांत वेवस्थीत प्रोसिक्युशन आतां रिकॉर्ड सांगिल्लो ना प्रोसिक्युशन द स्टेट ऑफ गोवा इज द वर्स्ट इन द कंट्री वन ऑफ द वर्स्ट तो ते दिसतो वी हॅव टू एडमिट इट दॅट वी आर द वर्स्ट वाय वॉट इज द थिंग वीज ऑफिस दिल मध्ये जातले कित्या लागू जायना थिंगा सारखे विटनस सारखे सर तो एक्विटलाचेर जे उलयता पळय न्ही आमी तेय बी आतां नवीन कायदे आयल्या उपरांत ताका कंटिन्युअसली ट्रेनिंग घेवपाचें काम हे थंयसर वेगळो ट्रेनिंग हॉल केला डीओपीक सांगला की सगळ्या जाणांक टायम टू टायम ट्रेनिंग जी आहा ही नवीन लॉजची दिवपाक ही सुरवात केल्ली आसा. ना इफ यू चेक हे रिकॉर्ड पासून अवेरनेसा लागून इट इज द रिकॉर्ड इफ यू सी प्रोसिक्युशन जे अक्विटल जाते चड जाते आज यू लुक एट द डेटा फ्रॉम 2020 19.8% कितें आहा तुगे हे इट इज वन ऑफ द लोअस्ट 6th कितें वी आर इन द कंट्री केसीस एक्विटल. स्पीकर सर इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आम्ही इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसतले किंवा ओनू गोवन फिल्म फेस्टिवल आसतले ह्या आमी हे फावटी गोवन फिल्म फेस्टिवल करपा खातीर अनाउन्स केला ऑलरेडी 17, 18, 14, 15, 16, 17 कितें तरी आमी 14, 15, 16, 17 फिल्म फेस्टिवल घेता आणि पयले फावटी 3 वर्साच्या उपरांत हे फिल्म फेस्टिवल आमी करता. पत्रकारांच्या खातीर असलेली वेगवेगळ्यो हे ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आमी योजना ज्यो लागू केल्या त्यो लागतल्यो आणि तातूंतल्यान म्हाका खात्री आहा की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हे बाकी सगळ्या पर्यंत खूब बऱ्या पद्धतीची पब्लिसिटी ही सरकाराची सातत्यात करीत आसता. स्पीकर सर हांव आर्कायव्ज अँड आर्कोलॉजीचेर सांगता आसतना की वेरियस आमी डॉक्युमेंट प्रिजर्वेशनचे काम जे आसा पळय न्ही हे म्हणजे गोवा स्टेट मिशन फॉर द मनुस्क्रिप्ट ह्याच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो डॉक्युमेंटेशन प्रिजर्व करपाचें काम हे आमच्या सरकाराच्या मार्फत सुरवात आसा. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हेचे वेगवेगळे सर्वे करून वेगवेगळे फोर्ट आसतले आणि हेरिटेज पॉलिसी ही इम्प्लिमेंट करपाक आमच्या सरकारान सुरवात केला. मागीर सगळे कडेन म्हणजे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही इनलायन ते कंप्लीट जातले हाचो म्हाका विश्वास आसा. स्पीकर सर आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट हाच्या अंतर्गत वो जर तूं म्हणटालो तियात्राक आनी नाटकाक पयशे दिना ते ताका सांगपा खातीर सगळ्या तियात्राक पयशे दिता आमी त्या खातीर कोण जो तियात्र अकादमीच्या मार्फतूय दिता आनी आर्ट अँड कल्चर खेळाक आनी मेळाकूय दिता. हेल्थ तियात्र तूं एक काम कर तूं कितें तें सजेस्ट कर पण तियात्रांक पयशे दिता नाटकांक दिता खेळाक दिता सगळ्याक पयशे दिता. सरकार जर पळयत न्ही जाल्यार थंय स्पोर्ट्सातूय सगळ्या क्लबाक एसोसिएशनाकूय पयशे दिता हांगा आर्ट अँड कल्चराच्या मार्फत नाटकां करपाकूय पयशे दिता सोशल वेलफेअराच्या मार्फत बाकीच्या सगळ्याकूय पयशे दिता म्हणजे A to Z वी आर द वेलफेअर फॉर द वेलफेअरा खातीर वेगवेगळे पद्दतीत वेगवेगळ्या स्किमी आनी योजनेच्या खातीर गोंयांतल्या सगळ्या सॅक्टरा खातीर पयशे दिवपाचें काम
म्हणजे सरकार हे सातत्यात करता. वयल्यान तुमीच म्हणटा मरे आमी पयशे जे आहा पळय न्हू ते बाकीच्या हेजेर मोडटा, रेव्हेन्यूवाचेर मोडिना म्हणून सांगता आसतना तुमीच सांगता की आनी दोशी वाटेन उलयता. तूं कितें उलयला तें सांगता मागीर हांव. स्पिकर सर, हय स्पिकर सर, ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी आमी जरी भवन बांदूंक शकले ना जाल्यार निदान नव्या जागेन तांकां व्हेले, नवीन तांकां लायब्ररी आनी हे ते. आतां कोंकणी अकादमीन जर वचत जाल्यार पयले फावटी बरी प्रशस्त जागा कोंकणी अकादमीक दिल्या. खूब जाण आतां बरे कार्यक्रम कोंकणी अकादमीच्या मार्फत करपाकूय लागलेले आसा. स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स हाच्या मार्फत आमी पयले फावटी पयर एसोसिएशनाचे सगळे पयशे आनी चॅक डिस्ट्रिब्युशन करपाचें म्हज्या सरकारात काम केलें. तेंच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवंक ना, तेंच्यांनी दिवचें. उरलेलो इन्स्टॉलमेंट जवळपास 22 एसोसिएशन, 23 कितें तरी क्लब आनी इंडिव्हिज्युअल थोडेशे, ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे जवळपास 3 कोटी एप्रॉक्सिमेटली वयरच्या 8 दिसाच्या पयलीं आमी डिस्ट्रिब्यूट हे खेळा मळाचेरूय केल्ले आसा. ती वेगवेगळ्या हांच्या तांकां ग्रावंड जाय म्हटलेले, त्या ग्रावंडूय तांकां सांगलां तेंच्यांनी एप्लाय करचें. आमी एसोसिएशना कडेन ग्रावंड दिवपाक तयार आसा, बट तेंच्यांनी मेंटेनन्स आनी तेची जबाबदारी ती घेवची. आयडेंटिफाय करचें. 153 ग्रावंड आसा गोंयांत, सरकाराचे ना, प्रायवेट ग्रावंड सांगना हांव. आनी तेजेर मिनिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर तरी आसा. हांव सगळो म्हणना, मिनिमम म्हटल्यार तो मेंटेन जायना, खंयसरूच मेंटेन जायना. ओके, त्या खातीर एसोसिएशनान इनिशिएटीव्ह घेत जाल्यार आमची दिवपाची तयारी आसा. स्पिकर सर, लॉ एंड ज्युडिशरी हांच्या खातीर आमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आसा पळय न्हू होय कंप्लीट केलो. त्या उपरांत तेंचें डिजिटलायझेशन आनी बाकीचे सगळे तांकां टायम टू टायम करून दीत आसा. नोटरी सर्विसीस स्ट्रीमलायन. तू सादे नव्हते की तू जुईज 18 सुमार शॉर्टेज आहा तेच पसून कितें केलें तुवें तेच हाडटा न्ही आमी अपॉयंट करपा जाय. आमच्या कडल्यान जी प्रोसेस जो आहा पळय न्ही आमी स्ट्रीमलायन केला. बाकीचे सगळे डिपेंड शॉर्टेज अक्रॉस 10 कोर्ट्स 18 जजीस. तुगे लॉ मिनिस्टरान लास्ट टायम 6 म्हयने आदी एडमीट केला. तेज नंतर कितें जालां? आमी करस्पोंडन्स तांकां करपाक जाय ती केला. दॅट इज अपॉयंटमेंट इज फ्रॉम देम. तूं तो स्पिकर सर खंयचे रिपोर्ट हाडटली कोणाकूय लायतात आनी ते मदींच सांगपाची संवय जाल्या ती अशीच. कोणी काडला तो ताका विचार, मागीर कळटलो कित्याक काडला तो रोखडो. कळ्ळें न्ही? हय. स्पिकर सर, पब्लीक ग्रिव्हन्सीस डिपार्टमेंट ह्या खात्याच्या मार्फत आमी स्पिकर सर आमी जाका म्हणटा की CM पोर्टल ह्या खात्याच्या मार्फत आमी चलयता आनी ज्याची कंप्लेन जी आहा पळय जो जेचेर दिता इट इज 9319828581 ह्या नंबरा वयल्यान सकाळी 9 पासून सांजचे 6 पर्यंत जो कंप्लेन दिता ताज्यो कंप्लेनीची त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडून परत ह्या ग्रिव्हन्सीस सॉल्व करपाचें काम आमचें डिपार्टमेंट करता. आनी इट इज विदीन द 48 hours ताजी कंप्लेन रिजॉल्व जी आहा पळय न्हू ती सातत्यान ह्या पब्लीक ग्रिव्हन्सीस डिपार्टमेंट हांवें प्रॅक्टिकली पळयलां. हांवें हेजो अनुभव घेतला. तुमी जाय जाल्यार तेजो अनुभव घे कळपा खातीर. म्हणजे पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सेल आमचो खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. बाकीची सगळी डिपार्टमेंटां जी आसा ही ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हांवें डिटेलान सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर बाकीच्यांनी वचना, बट डेफिनेटली म्हाका विश्वास आसा की आमचे प्रिंटींग स्टेशनरीज आनी बाकीचे सगळे हितून. स्पिकर सर, हे सांगता आसतना हांव मुद्दामून की जेणे करून तुमी ह्या बजेटाचेर उलयता आसतना म्हणजे एक व्यंजीन कितें तरी केलो. हे बजेटूच म्हणपा लागलो सगळे हे कितें म्हटलें तुवें तें करप्शन बजेट. म्हाका हेंच कळना स्पिकर सर. ताका जर आसत हे करप्शन बजेट कशें, पयशे आमी क्लियर कट दाखयल्या, तो कितेंय तोंडाक येता म्हणून कितेंय शब्द वापरता. खंय तरी बाबा फिस्कल डिफिसीट आसता आनी कितें हे असले शब्द वापर मरे. विजय वापरता तशे मातशे हाय शब्द वापरले काय विजयाचे न्ही थोड्या लोकांक कळटा, थोड्या लोकांक कळना. परत मागीर ते बेस्ट विजयाचें भाशण जालें म्हणपाक मेकळे. ते विजया कडल्यान शीक मातसो. तो थोडे तेजे शब्द कळंक ना काय विजय बेस्ट उलयलो म्हणटा. तूं ते कितें करता खबर आहा? ते तूं सगळ्या थंय नाका जाल्लेच उलयता. तुका कितें जालें खबर आहा? ते तुज्या बाणावलेकारांक मातशें सरकाराचेर नेटान उलयल्या आनी ते ताळयो मारता थंयसर. अरे बजेट हे करप्शन आसूं शकना. अरे येस, तुका सांगलें हांवें बजेट म्हणजे माटोळी अंदू चवथीक यो माटोळीक कितें कितें बांदता तें तुका दाखयता. तूं चवथीक यो मागीर तुका कळटलें हे फावटी. कळ्ळें न्ही? नेवरी खावपाक पळय तुका. हय, नेवरी खावपाक हय. नेवरी स्पेशल आपेल मरे.
मायक ऑन करून सांगा. जुवारी पुलाचेर रेस्टॉरंटाचेर हांवें सांगला स्पीकर सर. ओके ताजेर आमचेय थोडे आमदार मातशे आतां डिमांडाचेर नाका नाकाल्ले कितें कितें उलयल्यात. ओके म्हाका दिसता तांकांय बी कळपाची गरज आसा की डिमांडाचेर उलोवपाच्यो गजाली बजेटांत उलयल्ल्यो आसा. त्या ती स्पेसिफिकली तांच्यांनी बी जे आहा पळय न्ही मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव ते वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्या वेळार उलोवपाचो तो मोकाट कुत्रे जे सोडले हय अशें जालां तें. तेच सांगता तुका ते तेन्ना उलोवपाचें. अर्थसंकल्पाचा वापर 63 ते 75% निधीचा वापर होतो. ह्या बजेटात जो आहा पळय न्ही तो जवळपास मॅक्झिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हेजेर जे आहा पळय न्हू हेजेर आमी खर्च करता. म्हाका दिसता आमी हातूंतल्यान बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आहा न्हू ह्यो करपाक घेतल्या. ओके बाकीचे जे कितें आसा ते रुटीन तुमी तुमच्या पर्टिक्युलरली त्या मिनिस्टराच्या डिमांडाच्या वेळार जर काडीत जाल्यार त्या डिमांडाच्या वेळार ते मिनिस्टर जे आहा पळय न्ही ताका आन्सरूय करतले आनी तेजे प्रोविजन त्या आमी बजेटात केल्ले आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की हे फावटीचे बजेट हे तुमी सगळ्या जाणांनी ओके पास करचे आनी जेणे करून फुडल्या वर्सभराच्या भितर 100 कोटी रुपया प्रत्येक आमदारा खातीर दवरले तेजेर कोणूच उलयलो ना. 100 कोटी रुपया प्रत्येक आमदाराक उलयले. अरे स्पीकर सर लायनी प्रमाण उलपा उलो हाय 4-5 जाण विरेशा उलोवची पहिले मातशे. स्पीकर सर 5 जाण हाय स्पीकर सर आता आनी उलोवपाचे ना ते उलोवपा दी डिमांडाक. अरे आता डिमांडाचे स्पेसिफिक होऊ शकतले. स्पीकर सर दिस इज अ जनरल डिस्कशन. 3 दीस सर स्पीकर सर दिस इज अ जनरल डिस्कशन. अरे सगळा 2 और उलयलो लागता हांकां 2 और उलयलो मुखेल आनी एक लागे 5 मिनिटां आयक. अरे स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता हे बजेट जे उलोवपाक जाय पळय न्ही तितके हांव सगळे उलयला ताजेर आनी त्यांच्यानी त्यांच्या बाकीचे जर कितें उलोवपाचें आसत जाल्यार म्हाका दिसता डिमांडाचे उलोवचे निमाणे उलोवचे डिमांडाचे उलया मरे. एक मिनिट हांव सोपयता पयलीं 1 मिनिटान सांग बघा एका मिनिटान एका उतरान. एसटी कॉर्पोरेशन एसटी फायनान्स कॉर्पोरेशन आसा केटीसी आसा जाले बस आयटी कॉर्पोरेशन आसा हांगा सीएस अपॉइंट करपाक हांव तो कित्याक ऑन करिना तो सीएसची रिकमेंडेशन आसा. स्पीकर सर आनी उरला स्पीकर सर 25-30% जो अनयुटिलायज बजेट आसा हे कशें हेजेर सीएमान अजून पर्यंत क्लॅरिफिकेशन आसा कित्याक लागून डिपार्टमेंट अपयशी ठरल्या हे बजेट युटिलायज करपाक. स्पीकर सर तशेंच जीएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर हे इम्पॉर्टंट आसा. जीएमसी जे आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा हेजेर खुबशे सीएजी रिपोर्टान हे येयल्या पॉयंट्स येयल्या आनी तितून सांगला की बाबा जीएमसीची हालत बिकट आसा म्हणून. आयज कितलेशे डॉक्टर मीन्स स्टाफ फॅसिलिटी ना कितलेशे हेल्थ सेक्टरान स्पीकर सर हे सगळे हेल्थ डिपार्टमेंटाचेर डिमांड तुमकां जो डिपार्टमेंट म्हाका फक्त क्लियरिफिकेशन बजेट जो आमी दवरिला तो बजेट यूज कित्याक जावना. स्पीकर सर जो बजेट दवरला तो यूज कित्याक जावना. हेल्थ सेक्टर जो इतलो इम्पॉर्टंट सेक्टर आसा हेजो बजेट यूज कित्याक जावना. इंट्रस्ट वाडवता गव्हर्नमेंट डिमांड केला पण तो बजेट दवरता तुमची जाले आमचो बजेट यूज कित्याक जावना. सिंपल आमकां आमी जीएमसीन पळयता कितलो वर्स जालो 2 मिनटां 5 मिनिटांवर जाते उलयलो श्री विजय तुझे स्पेसिफिक पॉइंट. एक मिनिट स्पीकर सर माईक आय एम ऑन माय फेस. स्पीकर सर एक मिनिट सगळं बसून घ्या. स्पीकर सर सगळं बसून घ्या पहिले. म्हाका तूं सगळं बसून घ्या पहिले. सगळं बसून घ्या पहिले. विरेश बसून घ्या. बसून घ्या. विजय सर
स्पीकर सर एकाच मिनटान मुखेलमंत्र्यान माटोळी आणि चिप्साचेर सुरवात केल्ली. खंयच्याच डिमांडाचो इशू घेनासतना फक्त फिगरांचेर हांव एक प्रश्न विचारता. मुखेलमंत्र्यान आपलो GSDP 1,20,000 वो 1,38,000 दाखयला. स्पीकर सर रेव्हेन्यू सरप्लस जर 2,500 कोटी आसा जाल्यार 2,000 कोटी तूं बोरो कित्याक करता? पयलो प्रश्न. दुसरो, तुझे लिमिट ऑफ बोरोइंग्स म्हणटा तें इज बेस्ड ऑन युअर GSDP. स्पीकर सर लिमिट प्रिस्क्राईब कसो आसता? 4% ऑफ फिस्कल डेफिसीट. तुजो फिस्कल डेफिसीट कितें आशिल्लो? कितेंय जर कॅल्क्युलेशन केलें 4%चेर धरलें जाल्यार 75,000 नाजाल्यार 1,00,000 रुपया तुजो GSDP जाता. हो तुवें वाडोवन 1,39,000 हाडला. वो हे चिप्स न्ही जाल्यार हे कितें? कशी माटोळी जाली? एक मिनिट स्पीकर सर, रेव्हेन्यू सरप्लस जर तुका आसा, जर तुज्या बॉल्सान पयशे आसा तर तू बँकेन कित्याक वता? Why do you borrow if there is revenue surplus? आनी काय नाका. हाजेर हांव आय रेस्ट माय केस. विजय सर सदांच सांगता पळय न्ही हांव ताका तेजेर हय रेव्हेन्यू सरप्लसच बजेट आसा आनी आमी जे बॉरोविंग करता इट इज फॉर द कॅपिटल एक्सपेंडिचर. ना तें जालें. बॉरोइंग कॅपिटल हांव ताजेर उलयत ना. हांव कॅपिटल एक्सपेंडिचर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचराचेर उलयना. स्पीकर सर जो मनीस उबो रावला फायनान्स डिपार्टमेंटाचो ताकाय खबर आहा की एक जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स आणि प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशनाचो रिव्हिजन मॅट्रिक्स म्हणून आहा तो फॉर्म्युलाचेर जर लायले जाल्यार तुका यू विल हॅव टू ग्रो एट 21.74% फॉर दिस बजेट टू हॅपन. स्पीकर जावंकच शकता. तेका हांव परत एकदा सांगता फाटले फावटी बॉरोविंग निव्वळ आमी 4,500 कोटीचे आसतना सुद्धा 1,050 कोटी रुपया बॉरोविंग केला. ना ते फाटले ते उलयना हांव म्हणटा तुका रेव्हेन्यू सरप्लस जाल्ले म्हणूनच ते चिप्स माटोळीत ती. हांव एकूच स्पीकर सर बॉरोइंग उलयता चीफ मिनिस्टर म्हणटा बॉरोइंग उलयता. आमगेलो गोंयचे स्टेट चीफ मिनिस्टर अंडर बॉरोइंग्साचेर 6.9% इंटरेस्ट हारीक होता. पूण जे आमी इन्वेस्ट करता टील 31 मार्च 2023 सीएमान आमगेले स्टेटाचे 698 करोड इन्वेस्ट केले. ते इन्वेस्ट केले तेजे आमकां 0.24% इंटरेस्ट येता. आमी इन्वेस्ट करताय ते 0.24% इंटरेस्ट पूण आमी भाड्या जे पयशे घेताय लोन घेताय तेजे आमी 6.9. हे कसले गणित आमकां सांगचे मातशें. येस स्पीकर सर तो जी कॅल्क्युलेशना जी सांगता पळय न्ही घोडोवन ताच्या म्हायती खातीर सांगता पयले फावटी नीती आयोगान जो रिपोर्ट सबमीट केला इट इज फॉर द बेस्ट वन ऑफ द फायनान्शियल मॅनेजमेंट म्हणून सगळी लोन रिस्ट्रक्चर करपाचें काम म्हाज्या सरकारान केला आणि विथ द मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम द मॅक्स टू मॅक्स इज द 8% to 0% ही लोन आमी बॉरो केल्या. त्या खातीर त्यांनी बाकीचे म्हाका सांगपाची सीएजी रिपोर्ट 31 मार्च देखून हा त्या फॉर्माट नीती आयोगाचो रिपोर्ट पळय तुका जाय जाल्यार कॉपी धाडटा हांव. आउटस्टँडिंग युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स कॉपी पॉइंट आउट केलो आहे. आउटस्टँडिंग युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स पॉइंट आउट केलो आहे सीएजी रिपोर्टान आणि इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्साचे कॅपिटल ब्लॉक टॅक्स फक्त अपोजिशन एकूच मिनटान कितें सांग सोपयता वाचन तुझे DLFचे पयलीं सांगता परमिशन जे आसा पळय न्हू DLFाक हे काँग्रेस सरकार आसतना दिल्ले 2008 आमी पयलीं दिल्ले काँग्रेस सरकार काढून पळय तेजे परमिशन आहा. तुझे लोड्डा तुझे बुतानी तुझे अरे बुतानी काँग्रेस सरकाराच्या वेळार येयल्लो पळय तुझे तो DLF तेन्ना दिल्लो आनी हे म्हाजेर कित्याक घालता? तुझ्या पूर्वंका आणि कितले आहे तितले गोंयांत आहे तितले डाकू हे डाकू सगळे तुम क्रिएट केले सगळे काँग्रेस हांवें करूं ना काय DLF जाल्यार तू बंद करपाक कित्याक जायना तुज्यांनी काँग्रेसी सपोर्ट करता कितें बिकॉज सर दीस गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. जो कोण हांगा इन्वेस्ट केला पळय न्हू ताका जर आमकां एक असो भंय घालूंक लागले न्ही फाल्यां सकाळी लोक इन्वेस्टमेंट करचे ना त्याचो विचार करपाक. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता मुखेलमंत्र्याक म्हणजे आमी रिक्वेस्ट करता हे काँग्रेस आणि BJP बी म्हणनाका सगळे काँग्रेस हाडले ते थंय बसल्या काय म्हणनाका माझे पांय पडटा गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव पांय पडटा मुखेलमंत्र्याक त्या आनी परती याद करनाका. तुझी पार्टी काँग्रेसिफिकेशन जाल्ली आहा कोण ना काँग्रेस मेजॉरिटी आहा काळजान लायले कितें बॅरोमिटर लागले सगळे पास जाता ते तूं एकलो फेल जाता थंय. स्पीकर सर ते आता BJP मय जाल्ले आहा मय जाऊ कितें जाऊ पास करपी ते सायडीन आहा आनी खंयच्या तोंडान सांगता हाडे पास केल्ले ताणे पास केल्ले म्हणून
स्पीकर सर हांव हे बजेटा वयले डिस्कशन सोंपयता आसतना म्हाका एक ल्हानशी कुसुमाग्रजांची कविता याद जाता आनी ती कुसुमाग्रजांची कविता म्हणटा आनी हांव म्हाजें बजेटा वयलें डिस्कशन सोंपयता. या मातीने दिला वारसा कठोर छाती दगडाची, दिली नद्याने ध्येयासाठी समर्थता बलिदानाची, पहाड डोंगर येते सांगती अजिंक्यता अभिमानाची. मातशेराव सुधीर बाब न्हिदला मातशें उठय तेका. ती हांव मागीर जाय जाल्यार तुका कोंकणींतल्यान करून परत अंतमोड आयकता तो अंतमोड. बस तेका सारकी कळटा ती कविता. अंतमोड तेका न्हिदेन सुद्धा कळटली. जगदंबेचा पालव येथे लढवयांच्या सदाशिरी, रणफंदींची जात आमुची कोण आम्हा भयभीत करी. रणफिंदांची जात आमुची कोण आम्हा भयभीत करी. हे कुसुमाग्रजांच्या सांगता असताना आम्ही तयार असा विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर म्हणजे विकसित गोवा करपा खातीर म्हाका विश्वास असा की विकसित भारत 2047 आणि विकसित गोवा 2037 करपा खातीर गोंयकार ही आमकां संद दितले इतकेंच सांगता आनी म्हाजे बजेटा वयलें डिस्कशन सोंपयता. देव बरें. Speaker sir, under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. Those in favor may say aye. Those may say against nay. I said. The sitting of the House is extended by half an hour. Yes, Priyatia. Adasri Nikan Rankar, Minister for Factories and Boilers, Manjan Sabhagran, the factories, the Goa Amendment Bill 2025 दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move the motion to introduce the bill number 25 of 2025, the Factories Goa Amendment Bill 2025. प्रश्न असो आसा the Factories Goa Amendment Bill 2025 मांडपाक अनुमती दिवचे काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें नाय म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जाल्यार हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आतां मात्र विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. The Factories Goa Amendment Bill 2025 सभागृहात मांडला. तू एक्सप्लेन कर बिल. ना हे फॅक्टरी बिल काय इंट्रोडक्शन पासिकाच्या वेळार इंट्रोडक्शन. येस हा हे इंट्रोडक्शन आशिल्लें हांव म्हणटा ना मागीर फॅक्टरी दुसरें इंट्रोडक्शन स्टेज. ना मागीर येस सरकारी विधेयक विचारान घेवपा खातीर आनी मंजूर करपा खातीर मुख्यमंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 17 of 2025, the Goa Suits Valuation Bill 2025, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. एक्सप्लेन कर आमकां पासिकाच्या वेळार करता पासिकाच्या वेळार करता. हय आतां ठीक आहे सर हांव एक्सप्लेन करता. येस ठीक आहे सर. The Code Fee Act 1870, a central act, was applicable to the whole country including Goa. The central government requested all state and union territories to replace the above Code Fee Act 1870 with each specific state act. Accordingly, the Goa government enacted the Goa Code Fee Act 2024 and was brought into the force on 15th day of October 2024. When the earlier Code Fee Act 1870 Central Act was in force, the Goa Suits Valuation Act 1965 was in operation. Once the Code Fee Act 1870 in its application to the state of Goa was repealed and replaced with the Goa Code Fee Act 2024, it was necessary to either amend or repeal the Goa Suits Valuation Act 1965 also, as more than 7 sections of the 10 section of the Goa Suits Valuation Act 1965 is required amended. It is felt appropriate to repeal the entire old act of 1965 and replace it and with an entire new law, the Goa Suits Valuation Act 2025. Hence, the introduction of the Goa Suits Valuation Bill, it is 2025. So, statement and the object I सांगता तुका सोमतेत. Statement and objects and reasons. The bill aims to provide the new framework for the valuing suits in Goa, aligning with the provision of the Goa Code Fee Act 2024, Goa Act
of 2024, ensuring consistency and clarity in the valuation process, and which is essential for the determining court fee and jurisdiction. The principal object of this bill is to prescribe a simple mode of valuing suits relating to the land for the purpose of determining the jurisdiction of those courts with respect to them. Most of those suits are cognizable exclusively by civil code, and this bill seeks to achieve the above object. Speaker sir. पासिंगाच्या वेळा उलय बरं तू पासिंग घेता Yes. Consideration as well. Speaker sir, clause 3 पढ़ा. Clause 3. For the words, the government may, in consultation with the High Court, make rules for determining the value of land. I want you to substitute, Speaker sir, the government may, in consultation with the High Court, and after inviting objections and suggestions from the public by notification in the official gazette and on the official website, make rules for determining the value of land. और एक दूसरा clause 4, after the words as determined by these rules, you insert, Speaker sir, the plaintiff satisfies the court that relief claimed that represents a bona fide higher market valuation supported by valid documentation. My amendment, clause 6, after clause 6, Speaker sir, at the end of clause 6, I want you to add the following proviso. Provided that the criteria and the rationale adopted by the High Court in assigning such notional valuation shall be published annually and made available in public domain. ये add कर. Speaker sir, जे last clause पढ़ा, clause 9, एक new clause तुम घालपाची गरज आसा. Annual review and public disclosure, that the government shall cause to be published on an annual basis all rules made under this act along with the latest notifications regarding land valuations in both the official gazette and publicly accessible digital portals. Because ये अडपाची गरज आसा because we want transparency, we want to protect the rights of the litigants and promote consistency and accountability in suit valuation process. Mukhyamantri, 4 points. This is very because the public it has to have transparency. See, Alex, sorry. No, AJ, सांग दे मत. He has to. No, ते बोलून दे म्हणे. वो सांगतो. See, Alex, sorry, सांगतो. That amounts to moving amendment actually. No. See, I have said that you are given to edit. No, Speaker sir. No. No. Alex, saying that this needs to be added. It's not an amendment. You add it. We'll decide in the rules. Speaker sir, Mukhyamantri Bab, ये serious. Let the public also know. Let there be transparency. Yes. Speaker sir. No, select committee. झाले तू सांग. Goa valuation bill, if the interest lies in the government, म्हणजे ते valuation increase करपाक. जाल्यार section 3, it is open to the government in consultation with the High Court to apply minimum land rates. Minimum land rates जो तर लायले, जाल्यार cost of litigation for the public will increase. तेका लागून आनी जर तर cost court fees जो तर तूं increase करूं सोदता, जाल्यार vacancies that the court should have the court should have better facilities. ताका लागून chief CM litigation म्हणते increase जायनाच्या steps घेवपाक जर तर ह्या सगळें जाता जाल्यार must delay करून select कमी धरूं मेळटा जाल्यार it could be better. Only as far as fees are concerned, Speaker sir. Honorable Speaker, हांव ही bill पळयतालो. This bill is now the Goa Suits Valuation Bill 2025 because it is replacing the 1965 Act.
That's right. Now the 1965 Act, almost word to word, is reproduced here in this Act, in this bill. Except when you speak about certain sections, subsections, when the valuation is coming, I can understand it is to bring it in accordance with the Court Fees Act. But there is a hidden line. And that is the apprehension not just of ours, but also the legal fraternity. Section 3, as what my learned colleague has mentioned, Section 3, what he means, can I just say this part to the Honorable Chief Minister Meluk? The government may, in consultation with the High Court, make rules for determining the value of the land by previous publication. That's the only thing. It won't hurt. By previous publication, insert korpache thing. तू म्हणटा बाय पब्लिकेशन घालपाक जाय म्हणून Previous publication. Please look, I'll read it again. The government may, in consultation with the High Court, make rules for determining the value of the land for purpose. We can put into the while framing the rules. I want here only. Now, I'll tell you what, if it's statutorily not required to have a previous publication, then rules can't provide for previous publication. The rules will be requiring it to make it previous publication. Otherwise, whatever you put up on your file, you notify, that becomes the rate. Here, at least people will have a right to say it's low or it's high, whatever it is, they can make, then government takes a decision. Only I'm saying put previous publication, that's the only thing. After the word value of the land, we'll do that into the rules. By previous publication. In the rules only will go for previous publication. Previous publication घालू येता ती होय घालता by previous publication. ती एक शब्द घालू येता होय 3 words sorry by previous publication. At that in 3 तुजो हेच्या पयली Yeah, value of the land by previous publication. लोका कोटले पयली लोकांक कळपाक लोका कोटले See, the public needs to know. होय while he said I've just cut short. We'll add by previous publication. That's all. Now, in section 6, only one. बाकीचे काय ना ना दाखवता तुकाराम. 6 same I म्हणलेलो 6 March पळे. When the subject matter of suits or any class other than suits specified in clause 5, 6 and subclause D of clause 9. Section 7 of which act? Clause 9 of the section 7. Not in the act. I know what you are reading. Court Fees Act. Insert that also. Of the Court Fees Act. Magdalu jai. It's a printer's devil munpache. Nale of which act? ताचे सकल बरेला for the purpose of Court Fees Act. Sakla is different. It is there for the purpose of Court Fees Act. No, it has to be there. It is also there in the definition. No, it has to be there. No, while it is you see the section 2 definition in this act, unless the context otherwise required, the Court Fee Act, it is there, it is clarified. No. Court fee is defined to say Court Fees Act. When we are working No, on you the can't Court read Fee the Act. definition, the word is not there. If the word is there, you read a definition. You have to insert the word Court Fees Act. Itlen घालपाचे. नाही Court Fees Act already आम्ही हांगासर जरा डेफिनेशनात म्हटला पण आणि हिंग ना ताच्या ते. सकयली तुम्ही 5th लाइन वाचात. हिंग ना It is ते. already for the purpose of Court Fees Act. It No, is no. okay. आणि वेगळे Shall for the purpose of Court Fee Act is there. Actually Court Fees Act सकयली असा डेफिनेशन क्लियर केला. तुमका म्हणजे You look at घालपाक जाय अशी गरज नाही. your 1965 Act. You look at your 1965 Act. The word is at both places. That is there. It is That both there. places. That is in 1965 Actan असा तुम्ही म्हणतात. Both the places. It should be there. ओके तर तो ऍड करपाक काय हरकत ना बट इट इज देयर तुका पयली म्हणटा तसो हय वी कॅन इन्क्लूड It has to be there. Otherwise, there is big confusion. or something. ओके विल इन्क्लूड देयर कोर्ट फीज ऍक्ट सेक्शन 7 आत सर Yeah. And one more thing, the last. Yeah. ओके पासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्क्रीज जायना इन्फ्रास्ट्रक्चर कांय वाडना लिटिगेशन इन्क्रीज जालें कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन इन्क्रीज जालें गोंयकारांक सामान्य मनशाक इन्क्रीज जालें
the infrastructure का improvement जायना. So why are you such a big hurry to bring in the excess burden to the public? तेका लागून कितें आमी कितें बरें कर. ऑलरेडी जो आपण न्ही ऑलरेडी फाटले फावटी जो कोर्ट फी एक्ट 2024 केला पळय न्ही आमकां आतां हो एक्ट करप गरजेचें आसा अदरवायज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लेम. कितें करेक्शन केलं? Only one thing, one small thing. Now in the suits, when we file a suit and we value the suit, there is no valuation, is the valuation given by the party. Under this valuation, suit valuation, what would be the valuation on the market value? If it becomes rate, the cost becomes very high. We already have raised the fee. Specified in the court. If tomorrow I say, I need to have a declaration that this property is mine, just a declaration of title that this is my property. That property may be valued 10 lakhs, maybe worth 2 crores, can be any valuation. I value it. I don't have to wait for a valuation as per the chart or any table. So it's just because I'm getting a declaration that this is my property. I don't want my neighbor to interfere. That's only thing. I have to pay market value. If you take a valuation, I'm going to die, just file a suit against my neighbor. Actually, it is in Goa. आम्ही आमचो गोवा कोर्ट फी एक्ट 2024 केला पळय न्ही तितूर we had cleared it. No, it's not. It is there. See, the valuation, the court fee is the fee which is dependent on that, but the valuation, how you value a suit, otherwise you don't require a suit valuation act. In a suit valuation, you are going to value the suit and pay the court fee. No, that is we have declared already in the court fee act. No, then it will not. It will be very troublesome. It will be very expensive. People will not go for litigation. Now with all your Estates Act and all, people filing suits to say I am the son of this of the owner, I am the owner, not my neighbor's owner. We are going to die here. Select committee that. No. It is clear. It's clear. You can see afterwards. It is it is a table rates of the way already it is given. Regional Babu सांगता select committee that. Burden is different. Because only thing, Sir, it is clear. only burden You have to pass this. You stand for the passing. Select committee that. It is clear. It is passing. the burdening is Proszę like, sir, only विजय burden. विचारून घेवचे. Burden will be high. Because public Speaker sir, I request to move that the bill number 17 of 2025, the Goa Suits Valuation Bill 2025 be passed. division. With amendment. Because sir, division. एक मिनिट. Because sir, division Small के. amendment. Division. माननीय मुख्यमंत्री बसा बोल एक Sir, division. Pass. Division. प्रश्न असा विधेयक विचारून घेवचे जेका ते मान्य आसा तें हय म्हणचे जेका मान्य ना तें ना म्हणचे. Division. Because sir, division के. Vote के. How are you asked the speaker? No, you are asking the chief minister. डिवीजन घे. Division. डिवीजन. Division. The speaker. Some. Those who are in favor. Alem bell division. अरे अजून सांगूरा किती येते अरे उभी राहत जेका मान्य ना तेणे उभी राहत जेका मान्य ना तेणे उभी राहत 1 2 3 4 5 6 Regional. हां 1 2 3 4 5 6 जेका मान्य आसा तेणे उभी राहत. स्पीकर सर आम्ही सदांच कशें आसात जे इन द इंटरेस्ट अमेंडमेंट जरी सांगलो आसत जाल्यार ते कन्सिडर करपाक तयार आसा आनी ते कन्सिडर करून म्हाका दिसता इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हे बिल पास करपाची गरज आसा तुमी हे बिल पास करचे मेजॉरिटी 31 against 6 against 31 yes पुढे आता बसून घ्या बिल पास जालें. आता हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आता विधेयक कामगार सभागृहात सादर करता एज करेक्टेड आता करेक्शन केला त्या प्रमाणे प्रश्न असा कलम 2 ते 9 कलम 1 आता दुरुस्ती सहित अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मसल्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय ते
जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें. कलम 2 ते कलम 9, कलम 1 एज करेक्टेड अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request the bill 17 of 2025, the Goa Suits Value Addition Bill 2025 as corrected be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें जालें. द गोवा सोर्स सोल्युशन बिल 2025 दुरुस्ती सहित मान्य जालां. The Goa Animal Breeding and Domestication Regulation and Compensation Bill 2025. श्री निकन हलकर पशुसंवर्धन मंत्री व पशुवैद्य सेवा मंत्र्यान विधेयक विचारण घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 26 of 25, the Goa Animal Breeding and Domestication Regulation and Compensation Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारण घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक विचारण घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाल्यात. आतां हांव विधेयक सांगा. Speaker, sir, the Goa Animal Breeding and Domestication Regulation and Compensation Bill number 26 of 25 proposed to provide for regulation and breeding and domestication of animals and for matter of incidental thereto. Government reserves power to declare breed of animal to be furious animals by issue of public notice inviting objection from general public to proposed notification. No person after issuance of notification shall domestic, breed or cause to breed any animal of the breed or class specification in the said notification or bring an animal of the breed or class specified in the notification. The owner of the animal shall be solemnly responsible for the action of such a furious animal, and he shall also be liable if such furious animal injuries any other human or animal. The owner of such furious animal shall inform in writing to the director about the existence of such furious animal in his possession. Within 60 days from the issuance of notification, owner shall sterilize and obtain certificate from confirming due to sterilization and director. The offender shall be punished with a simple imprisonment for a period which may extend to 3 months, but shall not be less than 15 days. Fine of ₹50,000 and community service. Act provides for a simple imprisonment for a period of 1 month. Fine of ₹50,000 and community service. Any person who injured in case of death, the legal representative of such deceased person may file a claim for compensation against the owner of any animal which he caused such injury or death. The decision of the competent authority may file an appeal to the Administrative Tribunal of Goa within 60 days from date of decision of the competent authority. The director shall maintain the register containing all the particulars of the owner and a furious animal in possession of such owners. Furious. Yes. Honorable Speaker, हांव पर्सनली एक सांगू सोदतां, कायदो आसलो नाल्यार एक नोटिफिकेशन ऑर्डर हाडूंकूच जाय केन्ना आमचे ते डेंजरस फेरोशियस सुणे कुत्रे आसात तेन्ना, कित्याक फकत लोकांक घरांनी कोण विजिटर येयल्यार तांकां घास मारतात नाल्यार रस्त्यार वयता लोकांक घास मारतात. पूण आनी आमी कितले इन्सिडंट आयकले अशे की व्हडले व्हडले ब्रिडाचे सुणे आहात ते भुरग्यांक हें केलां, अटॅक केला आनी घास मारला, इतले घास मारला, डिसफिगर जाला, लोकांचे पासून प्रॉब्लेम जाला. म्हूण कायदो आसतना कायदो सामको बसोवंक जाय. कायद्याचें नांव कितें? एनिमल ब्रिडींग एंड डॉमेस्टिकेशन रेग्युलेशन एंड कॉम्पन्सेशन बिल. सगळे वाचले तेन्ना म्हाका एक समरी येयली. हांव एक जोक करना पूण हांव एक सांगता कितें तें. म्हाका दिसलो कास्ट्रेशन लॉ म्हूण सुण्याचो कास्ट्रेशन करपाक.
कस्ट्रेशन म्हणल्यार कितें कपास करपाक कपास कायदो कित्याक हांव म्हणटा कपास केलें म्हणलें हांव नेणा सोणं कितकोन हें जातलो जेंटल जातलो दांत काळी जाता हांव जाणा पूण कपास केलो जाल्यार कितको वयतलो तो जेंटल जातलो आनी फ्युरियस जातलो हे कायदो हाडलो तो फर्स्ट मुगे एक ऑब्जेक्शन आसा कित्याक सेंट्रल कायदो आसा केंद्रीय सरकाराचो कायदो आहा तो तूं आतां गोंयच्या सरकाराचो कायदो हाडूं सोदता सेंट्रल गव्हर्मेंटाक प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट ऑफ एनिमल्स एक्ट आसा 1960 तेज अंडर नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें 25 सुणे ब्रिड्स डेंजरस म्हणलेले बेंगलोर हायकोर्टान ती ऑर्डर क्वॉश केली मद्रासा अजून पेंडिंग आसा बॉम्बे हायकोर्टान पावले तेन्ना सांगला वी आर नॉट एनफोर्सिंग वी विल टेक लिगल मेजर्स टू ब्रिंग अ प्रॉपर नोटिफिकेशन म्हूण एक कायदो आसा तो पयलीं हांव दाखयता हें कितें तें सेक्शन 2 A breeding म्हूण आहा breeding means mating between two animals of either same or different breed to obtain offspring with desired traits. मागीर ferocious animal domesticate E domesticate means keeping or possessing an animal. F ferocious animal means dangerous or violent animal which may pose a danger to humans and other animals. And sterilize K means a procedure which removes the capacity of the animal to reproduce. Same word as I used, which was castrating. Ata section 3 and munta power to declare breed of animals to be ferocious animals. The government may, by notification published in the official gazette, declare any breed or class of animals to be ferocious animals. Ata tu ek notification katlo, kunche notification korpa. Now, prohibition. Section 4 put it. No person after issuance of notification under section 3 shall domesticate, breed or cause to breed any animal of the breed or class specified in the said notification issued under subsection 1 of section 3. Everything looks okay till now. I'll again come through it. Shall domesticate, breed or cause to breed. There is already a central law on this subject. I will point that out shortly. Now, I'm pointing this out. Mike, section 5. Duty and liability of owner. The owner of the animal which is declared to be a ferocious animal under section 3 shall be solely responsible for the actions of such ferocious animal, shall be liable if such ferocious animal injures any other human or animal. Ata, subsection 3. The owner of such ferocious animal shall, within 60 days from the issuance of the notification of section 3, sterilize anything or cause to sterilize such breed or class of animals, and the director upon application owner shall issue a certificate confirming the ferocious animal deals. Or kaido, when you are trying to prevent an animal, ferocious animal, I don't know whether any medical scientific कितें आहा जाल्यार तुमकां documentation sterilize केलें जाल्यार तो बरो जाता मोव जाता ओगा जाता ताका तुम्ही ना ताका तुवें कापास करून स्टरिलायज करून ताका फोर्स आनी येतलो म्हणतो आनी एग्रेसिव्ह जातलो होय this is not the solution to the problem. अरे एक्झाम्पल ना प्रोडक्शनाचे दुसरे झाले तो जाणटो पासून हांव तेगे दांत आहात न्ही अजून घास मारतलो आनी ते कोणा तरी काळो तो तूं घास मारपाक भोंवतो न्हू ना what he is agreeing with us. No, he is agreeing with us. He is agreeing with us what we are saying. ना स्पीकर सर एकूच प्रश्न असो आहा ही स्टरिलायझेशन म्हळ्यार एनिमल बर्थ कंट्रोल let me finish. I'll finish. Now section 5, we're coming to section 5. The owner of the animal which is declared to be ferocious in section shall be solely responsible. Now subsection 2,
The owner which has been notified shall within 3 days notify. Mullo to ek tek register kotolo to teka. Now come to section 6. Penalty. Ati mache carefully watch. Whoever domesticates, breeds or causes to breed any breed or class of animals in contravention of the provisions of any of the provisions of this act. So yeah, whoever domesticates, garan hota, breeds, you are multiplying, or causes to breed any breed, it's not in section 3 into bracket 1, any breed or class of animals in contravention of any provision of the act. If tomorrow it is not one of your ferocious dogs, but any breed, he shall be punished with imprisonment. Just 1 minute. Mr. Carlos, So under Rule 16 clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. I have it. Duration of sitting of the House is extended by half an hour. Yes, continue. This is a penal provision. There is nothing like, we'll consider it. It is yes or it is no. It can't be in between. राव आता हांव पयलें म्हणटालो केंद्र सरकारान हाडला म्हण आय एम पासिंग ऑनरेबल स्पीकर this notification of the central government rules asa. Ek minister adi, speaker. One for the chief minister, one for the minister, and one for the honorable speaker. I'll give you also one. Navrata, I give you this one. You can pass that on. Minister, I copy dila. Get minister, I copy get. Honorable Speaker, आत्याम पड़े केंद्रीय सरकार ने 2017 एक रूल्स आले this may be prevention for dog breeding and marketing rules. Here short title and commencement first. Did you get it? Yeah. Prevention of cruelty to animals, dog breeding and marketing rules. Rules it is. These are notified rules. Yeah. I'm giving you a copy of the Gazette. And here there is a complete system. How you must register a breeder, how that breeding can take place, how you can sell the dog. Everything is provided here. When the central law makes any provision for any law in a concurrent list, then it is the central law alone which prevails and the state law cannot, unless it receives the assent of the President of India. I will give this. Please look at this. Otherwise not. For these two only. For Article 254 of the Constitution of India. Speaker sir. Wait, I'm coming. I know what you're going to say also. I'll answer that also. I'm anticipating. Next thing I will tell you. You're going to tell me this. Those are rules and this is an act. I know this. I will answer that also. I'll answer that also. Here, please look. If any provision of a law, see the word of a law, not enactment, of a law, made by a legislature of a state is repugnant to any provision of a law made by Parliament, which Parliament is competent to enact, or any provision of an existing law with respect to one of the matters. Page? Article 254. 254. Yeah.
if any provision of a law made by the legislature of a state is repugnant to any provision of a law made by Parliament, which Parliament is competent to enact, or to any provision of existing law which, with respect to one of the matters enumerated concurrently, then subject to provision of clause 2, the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of the state, or as the case may be, the existing law shall prevail, and the law made by the legislature of the state shall, to the extent of the repugnancy, be void. Now, I'm going to answer that part also, because I know there's something which is running in the mind. Please see this. Anjan, can you just... Please see, law is law made by the state or the state legislatures or the government of India. 13. स्पीकर सर, पयलीं उलयता आनी मागीर कितें जाय तें विचारूनी. म्हाजें म्हणणें सरळ आसा. ओके, he is talking about the act with the prevention of the I'm coming. Wait, I just 1 minute before you answer. Please look at this. Law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, everything is covered as law. So when the central law is already there in the field, there's no question of us bringing this law, which is going to override the central law. Speaker sir, आमी जे म्हणटा पळय न्ही, completely it is an cruelty of the Animal Act 1960. हाज्या बद्दल ॲडव्होकेट कालूस जे आसा पळय न्हू, हे डिटेलान डिस्कस करता. पण आत्तां आमी जो ॲक्ट पास करूंक सोदता पळय न्ही, हो खंयसरूच कॉन्फ्लिक्ट विथ द सेंट्रल लॉ आनी क्रुएल्टी ऑफ द एनिमल एक्ट हाज्या बरोबर जायना. हांव क्लियर आसा आनी त्या खातीर हांवें कंप्लिटली व्हेरीफाय करपाक लायिल्लें आसा. आमकां हांव मुद्दामून म्हणजे नो डावट ही एज हॅविंग द थॉरो नॉलेज ऑफ द लॉ, बट ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम ऑल्सो एट प्रेझेंट क्रुएल्टी ऑफ द एनिमल एक्ट इज अ कंप्लिटली डिफरंट. आनी वॉट म्हणजे आमी जो आमचो एक्ट जो पास करपाक सोदता फॉर द हाज्या खातीर फॉर दीस गोवा एनिमल ब्रिडींग एंड द डॉमेस्टिकेशन रेग्युलेशन कॉम्पेन्सेशन, इट इज कंप्लिटली डिफरंट. आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी हे रुल्स एंड रेग्युलेशन कंप्लिटली व्हेरीफाय करतले. पर्टिक्युलरली 2 किंवा 2 किंवा 3 कॅटेगरीचे डॉग्स हे आयडेंटिफाय करतले आनी त्याच त्या लिस्टात घालतले. आनी जे म्हटले कपास करतले, कपास केल्या उपरांत तेंचे हार्मोन कमी जाता, ते तितके वायलंट जायना, ते वगी बसता मागीर. No, I'm not finished. I'm not finished. Now, this is what happens. You interrupted me. मुगे खबर जाल ना. I'm showing you something else. I'm showing now. I don't know how my office did not give ब्रिडींग जावंक जायना म्हणून ह्यो बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसा. वी हॅव व्हेरीफायड. हो एक आमी एक्ट जो आसा पळय न्ही, हो लक्षांत घेतला आनी सांगला. खंयच्यो ब्रीड त्यो, खंयच्यो ब्रीड? राव ह्यो तेणी सेंट्रल एक्टाच्यो दिल्या. अनेक एक दिता राव. ऑनरेबल स्पीकर, अनेक एक आसा. रॉटवायलरच. रॉटवायलर आणि पिटबुल. रॉटवायलर आणि पिटबुल. No, not over. I'm going to show something else. I just passed this iPad of mine to you. 2023 केंद्र सरकारान अनेक एक नोटिफिकेशन रूल्स हाडल्या. Just 1 minute. 1 minute. मजा ती ब्रीड मुगोय आसा. ना स्पीकर सर, प्रायम मिनिस्टर बाब जितान म्हणले एक ब्रीड पर्टिक्युलर ब्रीड सांगल्या. प्रायम मिनिस्टराची मन की बात झाली, तातूंत ताणें म्हणलें की 2च ब्रीड अश्यो देशान आहा. एक म्हणटा तो बुली कुत्ता म्हळ्यार इंडियन मॅस्टिफ, आणि दुसरो तो अरे प्रधानमंत्र्याचे मन की बात घेवन बस रोहन ताका. अरे आयकुनी थोडे आयकूंक ना. हांव एक्झॅक्ट प्रधानमंत्र्यान म्हणला ते कोट करता. हांव म्हणना तो डेंजरस न्ही म्हणून, हांव म्हणटा की डेंजरस म्हणून. हांवें पोचलाच तो डेंजरस म्हणून. ते कांय न्ही. तातूंत तो म्हणटा मुदोल हावंड आनी बुली कुत्ता. ह्यो 2 ब्रीड इंडियन ब्रीड्स, ह्यो पोसच्यो आनी ह्यो
आर्म्ड फोर्सिसान इंट्रोड्यूस करच्यो म्हणून CISF BSFान इंट्रोड्यूस करच्यो म्हणून नॉट ओन्ली बेल्जियन मेलिनोवा हे पसून घालचे म्हणून हे प्रधानमंत्र्याचे आहा तुम्ही जर प्रधानमंत्र्याचे वयर तुम्ही पावले जाल्यार बरें आहा ओके सांगू न्ही मरे तुम्ही स्पीकर सर माझे म्हणणे आसा हे आमी जे आसा पळय न्ही नोटिफाय करतले आमी हाजेर ऑब्जेक्शन्स मागयतले आणि बाकीचे त्याच्या उपरांत आमी फायनल करतले म्हणून माझी रिक्वेस्ट आसा ओके लर्नेड ॲडव्होकेट सांगता मुगे काबार जाल ना नॉट फिनिश आय जस्ट टेल यू समथिंग देन यू आन्सर दिस काढीत रावतले तुम्ही आम्ही सांगला पळय आम्ही केला इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक तुमकां खबर आसा प्लीज अंडरस्टँड दिस घास मारून कितल्या भुरगे म्हाका दिसता एक भुरगे एक्सपायर्ड सुद्धा जाले आमचो इंटरेस्ट तो आसा की ह्या ज्या विशयाचेर जर आसा जाल्यार आतां डिव्हिजन केल्यार जाता काय हरकत ना इट्स नॉट दॅट यू लिसन टू दिस you listen to me let me finish आमचे हे पळय let me finish knowledge about the law पण आम्ही त्या म्हटलं आम्ही नोटिफाय करता आणि नोटिफाय करता it will go फाईल करूनही ओके इन द सेंट्रल ऍक्ट सुद्धा आमचे इंटेन्शन क्लियर आसा खंयच्याच जे कुत्रे असे हिंस प्रवृत्तीचे कुत्रे जे लोक सांबाळटात म्हणजे श्रीमंताची मौज आणि गरिबाचं हे मरण हे जावपाक नाका हो आमचो इंटेन्शन आसा त्या खातीर मिनिस्टरान जे हाडला आता ते बिचारूय बी लोक मागीर लास्ट सोडून घालता तो कुत्रो जो हिंस जालो काय ना तो सोडून घालता आणि तो चावात भोंवता आणि रेबीज हो असो डिजीज आसा रेबीज जाल्या उपरांत ताका वखता ना Rabies has nothing to do with this. Nothing to do with this. स्पीकर सर रेबीज आता रेबीसा खातीर घुसपायता म्हणून का मेल्या पळय न्ही रे गोंयान भुरगो कुत्रो चावून मेला धाकलो भुरगो त्याचे आमचे इंटेन्शन क्लियर आहा तुम्ही जर डिव्हिजन करता डिव्हिजन करा आमकां हे बिल पास करपाक जाय क्लियर आसा आमकां बिल पास करपाक कोण भायर you just honorable chief minister listen to this last then you pass whatever you want to do we'll go for just listen to this last part now there is one more rules which has come by the central government that is called the animal birth control rules 2023 I don't know how your department is not aware of it. They are living in a fossil age. They are referring to Goa laws. Now 2017 I have showed you the law. I am showing you 2023 law where a complete chart is there, complete procedure is there. Our department has referred all the laws and त्या खातीर आमी म्हटलं आमी नोटिफाय करतले those who want to file regarding this त्यांच्यानी आपले सगळे बाकीचे फाईल करचे by taking that into the consideration then आमी नोटिफिकेशन बाकीचे आमचे क्लियर करपाक जाय ते आमी रुल्सान सगळे घालता आनी करता तितून आमी खंयसरूच आमकां डाऊट ना because sir take for the passing yes yes ऑनरेबल कलीग इतलो उलयला लोकांच्या मनान खंय तरी डावट येवपा नाका म्हणून हांव फक्त एक क्लॅरिफिकेशन काडटा ऑनरेबल सीएमा कडेन आनी ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन जी फुडी कुत्रे घेतरी जी ब्रीड जातरी तांकां घेवपाचें नांव हें बील हाडटा जे नोटिफाय करतले जे आसा ऑलरेडी एक्झिस्टींग आमचे कडेन आसा ताका नोटिफाय जे बरयला अंडर सेक्शन 5 ते आमी कळोवपाक जाय आनी मागीर ताका स्टरलायज करपाक जाय फुडें आनी जावपाक जायना म्हणून एक क्लियर बिलान आसा न्ही हेजे वयर कितें आसा तेच तुका क्लॅरिफिकेशन मातशें करचें आमी इतलें उलय तरी Sterilization is not giving effect of controlling them from and this law will not stand in court. This law will not stand a test. स्पीकर सर सारखे सिंपल मुखेलमंत्री बाब हांगा तुवें कोण एकल्या मिनिस्टराक खातलो तो रावतलो घास मारूं येता मग तुका तू कापू नाका म्हणटा कुत्र्या अरे हांव काय बरोबर ते सिंपल सिंपल स्पीकर सर हो हे जे कुत्र्यांक आहा पळय न्ही तो स्टरलायज करू नाका हांव ते म्हणा तुका दुसरे सांगता सिंपल ते यू आर सेइंग दॅट तो म्हणटा रे तो म्हणटा यू कंट्रोल द ब्रीडिंग कपास लेस वायलंट जातलो अरे कपास वायलंट जातलो तू कितको सांगता हाऊ कॅन यू माजी मुख्यमंत्री Not a solution. स्पीकर सर बिल पास करचे ताका नाका डिव्हिजन करचे हांव डिव्हिजन मागता स्पीकर सर येस सीएम मागता डिव्हिजन करता सभागृह सादर करता डिव्हिजन मागता डिव्हिजन मागता डिव्हिजन स्पीकर सर डिव्हिजन पळया कोणाक कितें बिल पास करपाचें आहा ना हो ना आमदार म्हाका डिव्हिजन मागपाचें हक्क आसा डिव्हिजन जाय स्पीकर सर हय मागता चापलो
उभे राहा स्पीकर सर, आता कोण उभे राहतात ते आता माग सर फॉर अगेन सर फॉर हा डिव्हिजन अरे तुझे रस्ते आहे बस कोण आसा ते हा कोण ना उभा फेवर कोण आसा ते अरे कोण ना उभा बिलाक फेवर आशिल्ले उबे रावप फेवर आशिल्ले उभे राहा फेवर आशिल्ले उभे राहा ना रे इन फेवर ओपोजिंग 31 बरें बिलाक हे भुरग्या मारूनच जाय पळय हे लोबो पळय बसून येत अपोज असते उबे रावप कितले झाले 31 ओपोज वेन्सी 1 2 3 4 5 6 6 आम्ही काल 31 बिला जी स्पीडीन पास करतात माझे थोडा पास होते बसून घे प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 11 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे हय हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें कलम 2 ते 11 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्य सेवा मंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो पासिंग Speaker, sir, bill may be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें द गोवा एनिमल ब्रिडींग अँड द डॉमेस्टिकेशन रेग्युलेशन अँड कंपेन्सेशन बिल 2025 मान्य जालां आता सभागृह आमकां कांयच काम करनाशिल्लें सभागृह 24 जुलय 2025 11:30 स्थगीत करता